Honorable Speaker. Next, Sri Govind Gowde. स्पीकर सर, आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्र्यान सभागृहांत मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर उलोवपा खातीर तेको दिता आसतनाच आज काही ह्या चर्चेन भाग घेता आसतना सूचना दिवपाकू म्हजो एक प्रयत्न आसतलो। हांव पयलेच फावटी आमदार ह्या नात्यान आज विधानसभेत उलयतां। फाटलो सरकारान भितर आशिल्लो अनुभव हांव एका कामगार चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो। कामगार चळवळीन म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स आसतात, थंय तुका बजेट आसता आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार मल्टीनॅशनल कंपनी असतात, प्रायवेट लिमिटेड कंपनी असतात आणि हे जे वेळाचेर आमी उलयतात, आमी डिस्कशन करतात त्या वेळाचेर मॅन्युफॅक्चरींग युनिटांतल्यान एक प्रोडक्ट भायर सरता, तो खूब मोलादीक असो प्रोडक्ट आसता। अशेच तरेचे आमचे गव्हर्नन्स जे कमिटमेंट ह्या अर्थसंकल्पातल्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंया खातीर दिल्ले आसा आणि सरकारची जर तोखणाय जर जातलो, सरकार बरें चलता, प्रशासन बरें जर व्हरता जाल्यार म्हाका दिसता ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय तें काटेकोरपणान जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आणि हे जर काटेकोरपणान जर बजेट जर आमी जर इम्प्लिमेंट जर करतले आणि आमचे सगळ्यांचे एक विजन आसत की गोंय राज्य विकसीत जावचें, त्याच प्रमाणे भारत देश महाशक्तिशाली जावचो आणि हे जर सगळें जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता जो अर्थसंकल्प ह्या सभागृहां भितर मांडिल्लो आसा तेजें नियोजन आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा। नियोजन असलें म्हणूच जायना, पूण म्हाका दिसता जशें कंपनीक लेवलाचेर मॅनेजमेंट आसता आनी तो डिसायड करता तशेंच तरेचें सरकार सुद्दां ते प्लॅनिंग करता, बट तेजें इम्प्लिमेंटेशन जर कोणाचेर जर कोणाची जबाबदारी जर आसता जाल्यार ते प्रशासनाक भितर आशिल्ले अधिकारी। तदनंतर आमचे टीम वर्क आसता आणि नंतरूच आमी दवरलेलो विजन डॉक्युमेंट जो आसा तो टार्गेट करपाक शकता, तो गोल आमी अचीव करपाक शकता। आणि सभापती महाशय हे जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स ह्यो खूब म्हत्वाच्यो असतात जे आमी करीत आयिल्ले आसात। आणि म्हणूनच एका कंपनीचे हांव म्हणटलो की जशे बाकीच्या क्षेत्रांत कामगार काम करतात तशेंच तरेचे आमचे गव्हर्नन्सान भितर जितले जितले एम्प्लॉईज जे आसात, अधिकारी जे आसात ते तितलेच महत्वाचे आसा हे अर्थसंकल्प यशस्वी करून दाखोवपा खातीर, त्याच बरोबर तो गोल साध्य करपा खातीर। हांव एक गोष्ट सदांच सांगपाक सोदतां की सरकार ज्या वेळाचेर आमी म्हणटले त्या वेळाचेर फायनान्स डिपार्टमेंट हे जे आसा पळय न्ही तें अत्यंत महत्वाचो रोल प्ले करता। एक ल्हानशें उदाहरण की म्हज्या 2-3 वेलफेअर डिपार्टमेंटा भितर योजना आसा, पण ह्यो योजना जर स्पीकर सर जर काटेकोरपणान किंवा टायम बाउंड जर आमकां जर डिलिव्हरी दितले, जशें फॅक्टरीनी डिमांड आणि सप्लाय आसता तसोच तरेचो गव्हर्नन्सा भितर डिमांड आणि डिलिव्हरी जावप हें तितलेंच महत्वाचें आसा। आणि म्हाका दिसता वेलफेअर स्किम्स बऱ्योचश्यो आसात। एक उदाहरण घेवचें दिसता, जशें आमचे आदरणीय बरेचशा सभासदांनी उलयलेले आसात, आमचे बजेट जे आसा ते 1 वर्सा खातीर आसता किंवा क्वार्टर, आमचे बाकीचे कंपनीचे किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टराचे बजेट जे आसता ते क्वार्टरली आसता। आणि हे जर आमी इम्प्लिमेंट जर करतलो म्हाका दिसता ज्यो स्किम्स हांव बारीक लोकां कडेन वळटा, एक उदाहरण जर घेतले जाल्यार आमी
अटल आश्रयस घेऊया. ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक ओबीसी घटकां खातीर आसा. परंतु आज जो बजेट जो आसा लास्ट 3 वर्सांची एप्लिकेशन्स जी असतात पहिली ती खूप पेंडिंग असतात. आणि पेंडिंग जर कित्या खातीर जर आसा तर आता ह्या लोकांक हांव कित्याक सांगता, हांव कोणाचेर एलिगेशन्स करपाना, हांव जी वस्तुस्थिती आसा तातूंतल्यान भितर आमकां सुदारणा घडोवन हाडपाक जाय आनी ह्या लोकांक आमकां न्याय दिवपाक जाय, तांचो हक्क आमकां दिवपाक जाय. ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मांडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याक अधिकाऱ्यांक अशें तरेचे दिसता की 3 वर्सांनी जो एप्लिकेशन दिल्लो तांकां मागीर जाग येता की ताजी रेजिडेंस सर्टिफिकेट ना, ताजी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट ना किंवा ती ओल्ड जाल्ली असता. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस असता. हातून भितर कितें जाता, हातून भितर जो मॅन पॉवर जो आसा, वर्किंग जो अवर जो आसा तो म्हाका दिसता म्हणजेच हांगाच दिसता की आमचे परिपक्व नियोजन आसा का ना आसा हाजेर म्हाका दिसता गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. हांव सदांच म्हणटा की एक उदाहरण हांवें दिल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, आमी बरेचशे रेव्हेन्यू बजेटाचेर हांव वचपना. आय जस्ट टॉक ऑन द टुडे ऑन द कॅपिटल जो आउटप्ले जो एक्सपेंडिचर जो आसा तो आमकां करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी उलोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. एक गोष्ट आसा की एक उदाहरण हांव दिवपाक सोदतां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर 4131 कोटीचें बजेट दवरलेलें आसा. आय स्पीक ओन्ली ऑन 300 crores. ते 300 crores बजेट जे आसा तें एस्पेशली मेंट फॉर द अंडरग्राउंड LT आणि HT केबल्स. बरेच ते पावटी म्हाका दिसता हांव सरकारान आसतना कॅबिनेटाक हेजे वेळाचेर हांवें डिस्कशन केल्लें आसत आनी तांचे सांगिल्लें आसत प्रॉपर प्लॅनिंग जर असलें जाल्यारूच तुम्ही इफेक्टिव्हपणेन हे बजेट ताजे सायफन जावपाना. आता सायफन म्हणल्यार कितें, खंय तरी जो बजेट जे आसत किंवा जो आमी एक्सपेंडिचर करतात पूण त्या कामाचेर आमी पयसो मोडटात तो पयसो व्यवस्थित लोकांचो घामाचो पयसो ताजो पुरेपूर फायदो जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता. आता कितें जाता, PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी हाजे भितर कोऑर्डिनेशन आमी संपूर्ण गोंया भेद आशिल्लें आमकां दिसना. आमी कोण तरी सकाळचो आमी हॉट मिक्स घालतात, सांजचो खंय तरी रस्तो येवन खडटा. हे म्हजे मतदारसंघान जाल्लें आसा. हांव भायले कडेन उलयना आनी हे हांवें वारंवार हांवें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हे जर जे वेळाचेर जाता ते वेळाचेर हो जो पयसो जो आमी खर्च जर करता तो परिपूर्ण पर्यंत करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. मागीर तो ताजेर घालता, हो हाजेर घालता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर घडपाक जायना अशें म्हाका तर दिसता. म्हणून एक म्हजें सजेशन आसा स्पीकर सर ह्या सभागृहांत की आमचे इंजिनियर्स, हांव फॅक्टरी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट किंवा मल्टीनॅशनल कंपनी किंवा लिमिटेड कंपनीचो उल्लेख हांवें इतल्याच खातीर केल्लो आसा जशे त्यो कंपनी भरभराटी कडेन पावतात तांचे भितर सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात, AC आसता, इलेक्ट्रिसिटी आसता, त्यो 24 hours काम करतात. बाय 7 ना सुटी आयतार ना काय ना. हांगा तरी आमकां 2 दीस हॉलिडे आसता, सॅटरडे हॉलिडे आसता, संडे हॉलिडे आसता. परंतु नॉर्मली कितें जाता की ते म्हजें काम न्ही अशें बरेचशे जाणांक दिसता. म्हणजेच समन्वय घडोवन हाडप हें तितलेंच महत्वाचें आसता. आनी म्हाका दिसता, म्हाका याद जाता जे वेळाचेर हांव सिव्हिल सप्लायचो मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळ्या स्टेक होल्डरांचो जो इन्चार्जीस जे आसा तांकां हांवें एक मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली आनी ते प्रोटोकॉलान भितर आसा. पूण तेजो अजून पर्यंत तसो कांय इफेक्टिव्हपणान इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आमकां दिसना. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो, आय विल अर्ज टू द हाऊस की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान किंवा जो कन्सर्न जो मिनिस्टर जो आसा ताणें लक्ष घालपाची गरज आसा की टायम बाउंड किंवा जे वेळाचेर आमी प्लॅनिंग करतात अमके दिसांनी म्हजो रस्तो जातलो, पूण तो रस्तो जर जातलो जाल्यार तुमचे केबल्स किंवा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जे आसात ते शिफ्ट करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण इट इज अ डेंजरस टू द लायफ ऑफ द ह्युमन. मनीस व्हरून थंय गाडयो ठोकता, आमकां खबरूच ना. प्रत्येक रस्त्या वेल्यान आमची इंजिनियर्स वतात, आमी स्वता आमदार वतात, आमी स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे तांकां आमी सांगतात. पूण हेजें
तशा तशे वर्साचे वर्सा 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां ते खांबे तशेच उबे आशिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. पूण हे बाकीचे कंपनीने काय जायना, कारण त्या कंपनीत आशिल्ले लोक तांकांय 2 दोळे आसा, 2 हात आसा, 2 पाय आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर सरकाराचे कंपनी भितर आमी काम करतात त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी काटेकोरपणान पाळपाक जायना काय कितें, हो म्हजो एक प्रश्न आहा. दुसरी अत्यंत महत्वाची, आमी कॅपिटल आउटलेचेर हांव उलयतलो की WRD आमचे डिपार्टमेंट आसा आणि हाजेर हांव चड कित्याक उलयतलो की म्हजो मतदारसंघ हो शेती प्रधान मतदारसंघ. पावलो पावली आमकां शिंपपाक लागणारे पाट लागतात किंवा आमकां बंधारे लागनात, आमकां तळयो लागतात, आमकां व्हाळ लागतात. बरेचशे फावटी कितें जाल्लें आसा, ज्या वेळाचेर आमी प्रपोजल घेवन वतात व्हाळ बांदपा खातीर किंवा ह्यो तळी बांदपा खातीर, जमीन कोणाच्या नांवाचेर आसता, जमीन आसता भाटकारांच्या नांवाचेर. आणि ह्यो जमीन जेन्ना भाटकाराच्या नांवाचेर आसता त्या वेळाचेर तो भाटकार अमेरिकेक रावता, कोण तरी मुंबय रावता. पण आमचे प्रशासना भितर एक मॅन्डेटरी आसा की त्या भाटकाराची 114चेर ताचें नांव जे सायड आसा तेजे पर्यंत आमकां एक NOC जाय पडटा. म्हजो अर्ज आसतलो, हांव सजेशन दितां की भाटकार जर ह्या तो केन्ना ते कुळागरां केन्ना घेत ना, तो शेतान म्हणटा तेणी केन्ना पांय ओलत ना, ताका आपली ती जमीन आसा का वो हेजो आतोबतोच ताका खबर ना. ताका इतलेंच खबर आसा की म्हजो दोंगर खंय आसा आनी हांव खंयची जमीन विकतलो आनी थंय आपूण कशे पयशे करतलो हें ताका खबर आहा. पण ह्यो ज्यो बारीकश्यो गोष्टी ह्या शेतकऱ्यां खातीर काही गोष्टी करणे आसा त्यो करपाक जाय. हो त्या वेळाचेर तो NOC दिना किंवा NOC लागून सगळे प्रपोजल्स सद्य भायर पडटा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांवें एक नोटूय मोव केल्ली त्या वेळाचेर फाटले फावटी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो, कारण ते हांवें गव्हर्मेंटाकूच सांगिल्लें, त्या वेळाचेर WRD मिनिस्टराकूच सांगिल्लें, पूण तेजेर अजून पर्यंत सोक्षमोक्ष लागले ना. पूण आज एक आमदार हे नात्यान हे जर सगळें जर करतले आणि इफेक्टिव्हपणान हे जे बजेटाचे जर इम्प्लिमेंटेशन जर जातलें जाल्यार पॉलिसीन भितर बदल घडोवन हाडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. त्या वेळाचेरूच हे बजेट जें आसा तें बजेट आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकतले, तेजो रेट जो आसा तो आमी वाडोवपाक शकतले, पर्सेंटेज जी आसा ती आमकां वाडोवपाक शकतले. कारण रायटली इट इज पॉइंटेड, आमी कितें जाता आमकां प्रत्येक फावटी आमी टेक्निकल सँक्शन घेता, मागीर ते PWDक आसूं, मागीर ते मेजर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आसूं किंवा मागीर ते आपले WRDक आसूं किंवा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे विकास कामां खातीर लागिल्ले आसात. कारण गोंयचे मुख्यमंत्र्यान बजेटा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टुरिझम सेक्टराचेर फोकस दिल्लो आसा. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जर डेव्हलप जर करतलो आणि शेवटचे म्हणजे अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर आमी जर गोंय राज्य जर आमी मुखार जर व्हरपाक जर शकता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोष्टीचेर विचार करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा सभापती महोदय. कारण हांव म्हणटलो की NOCची जर गरज जर आहा जाल्यार म्हाका दिसता NOC ही त्या टेनंटाची सुद्धा घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मागीर तो लेसी आसपाक शकता किंवा तो केअरटेकर आसपाक शकता. आमी तांचे ते ओनर ना, ऑक्युपंट कॉलमान त्यांचे नाव ना म्हणून आमी तांकां त्यांची उदरगत जी आसा, कारण आमी सदांच म्हणटा रायट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू द गोवा गव्हर्नमेंट, शेतकार हो आमच्या देशाचो कणो जावन आसा. हो कणोच जर आमी जर ताट जर आमचो उरपाना जाल्यार म्हाका दिसता आमी कितें अंत्योदय किंवा सर्वोदय आणि म्हाका दिसता ग्रामोदयाचेर गोष्टी उलयतले. हे सगळे काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा. दुसरी गोष्ट हांव इतलेच म्हणटलो की आमी ज्या वेळाचेर बारीक लोकांचे काही गोष्टी आमी उलयतात त्या वेळाचेर लोन्स आसात, आमी घरांचे गोष्टी उलया, वेदर इट इज अ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज अ OBC कॉर्पोरेशन किंवा ST कॉर्पोरेशन आसत. ते एक स्कीम आसा आश्रय आधार स्कीम म्हणून, आणि गव्हर्नमेंटाची ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट एक स्कीम आसा की अटल आश्रय योजना. ही अटल आश्रय योजनेचे ताका काय तुका डॉक्युमेंट ताका श्युरिटी लागना, हे लागना ते लागना, पण ह्या दोनूय कॉर्पोरेशना भितर
एक आश्रय आधार ही स्कीम आसा, पण त्या स्किमी भितर सरकारी जो कर्मचारी हो विटनेस म्हणून कंपल्सरी आसा, किंवा प्रायव्हेट सेक्टराक जेका अमकी सॅलरी आशिल्लीच सॅलरी सर्टिफिकेट ऑफ विटनेस म्हणून सोदता. आज सरकारी कर्मचारी तो विटनेस रावपाक सोदिना, शकना. पण मागीर ह्यो स्कीम त्या लोकां खातीर, कारण जे कडेन सामको गरीब आसा, जेगे इन्कम फक्त 2-2.5 हजार आसतलें पर म्हयन्याक किंवा 4 हजार आसतलें, तो अशे वेळाचेर ताका कोण विटनेस रावतलो. म्हणून म्हजें इफेक्टिव्ह हे जर बजेट जर आमकां जर इम्प्लिमेंटेशन जर करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता ही जी अट जी आसा ती काडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तेका आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की खास करून म्हजे डिपार्टमेंट आरडी आसा न्ही, आमी दोगांनी बरेचशे काम केल्ले आसात. गॅरंटी कोणाची? गॅरंटी ही मोदी सरकाराची. म्हाका दिसता आज गॅरंटी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान घेवपाची गरज आसा. आनी हे सगळो जो विशय जो आसा, अटल आश्रय योजना म्हणू नाकात किंवा आश्रय आधार योजना म्हणू नाकात, त्यो योजनेक ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तांकां सपोर्ट करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, हांव पयलेच फावटी उलयतां, म्हाका थोडोसो तुमी टायम दिवचो आनी हांव विशय लोकांचे मांडटा, इतले हांव तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करतलो. आनी हे मातशें रद्द जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता, आनी ह्या लोकांक रिलीफ दिवचें अशें म्हजें भरभरून अर्ज आसा. म्हजे मतदारसंघा कडेन वता आसतना हांव म्हणटलो की म्हजी PHC बेतकी आसा. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे खूब आभार व्यक्त करतलो. बजेटरी प्रोविजन ऑलरेडी केल्लो आसात, पण गेली 3 वर्सां जालीं GSDCच्या माध्यमांतल्यान हे काम हातान घेतलें आसा. ताजे फाउंडेशन गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हजे सयत आमचे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर तेन्नाचे आनी आतांच्यान घातिल्ले आसात. परंतु कॉन्ट्रॅक्टरांक काम सोडिल्ले आसात, पूण ते स्पीडअप जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आमी काम केन्ना करतले, काम तेजे बिल करता म्हळ्यार हे वर्स वचपाक शकता. म्हणूनच हांव अर्ज करतलो ह्या PHC बेतकीचें काम जे आसा ते जाता तितले बेगीन हातान घेवन आमकां थोडोसो न्याय दिवपाक जाय इतलेंच मागतलो. दुसरी अत्यंत म्हत्वाची की म्हज्या मतदारसंघान वॉटर जो विशय जो आसा, पिवपाचो उदकाचो विशय जो आसा, तो गांजे प्लांट आसा. आनी म्हजे इंजिनियर्सा कडेन हांवें कम्युनिकेशन केल्लें आसा. तातूंत भितर एक टेंडर काडिल्ले आसात. टेंडर एक्झिक्यूट जावना आनी ते काही गोष्टी हांवें ताका सांगिल्ले आसा, पूण म्हाका दिसता तेजें टेंडर आज रिवायज करपाची गरज आसा. तो एस्टिमेट आज रिएस्टिमेट करपाची गरज आसा. कारण आमी मुखावयले जर 30-40 वर्सांचो जर विचार जर करीत, कारण आजचे पुरची आमी भूक न भागीत आसतना मुखार येणारे जे जनरेशन जे आसा किंवा खंयच्याच टॅक्स पेयर्साचे परत आमी खणून नवे परत पायपलायनी घालप ते न जाता आसतना इंजिनियर्सांक डायरेक्शन दिवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा की ताबडतोब जे स्पेसिफिकेशन्स जे आसात किंवा आमकां 100 mm डाय जी पायपलायन जी आसा ती 200 mm डाय पायपलायन करून मुखावेले 50 वर्सांचो विशय आमी सुटावे करपाची गरज आसा. हे हांवें ऑलरेडी इंजिनियरांक सजेशन्स दिल्ले आसात, पूण म्हाका दिसता हे सजेशन्स दिता आसतना हे नियोजन म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा, नियोजन आसलें म्हणून जायना. ताका प्रशासनाची धार चडपाची गरज आसा. आनी धार चडटा आसतना आमी म्हणटलो फायनान्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, त्यो काही गोष्टी म्हाका एक हायलायट करूनशे दिसता, अनुभवाल्यान हायलायटशे करूनशे दिसता की फायनान्स डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कितें. जे प्रपोजल आले, टेक्निकल सँक्शन जाले, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाले, टेंडर फ्लोट जाले आनी जे वेळाचेर एक्सपेंडिचर जेन्ना सँक्शनान आमचे प्रोजेक्ट जेन्ना वता त्या वेळाचेर ते क्वेरीज रेज जाता. म्हणजेच टेक्निकल जे इंजिनियर्स जे आसा, टेक्निकल जे सँक्शन जे आसा, दॅट मिन्स दे आर इनकॉम्पिटंट. हे फायनान्स डिपार्टमेंट सांगपाक शकता का कितें, म्हणपाक शकता का, सोदता का कितें, हो चर्चेचो विशय जावन आसा. अदरवायज म्हाका दिसता PCE, CE, SE हे पोस्ट एबॉलिश करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बिकॉज दे आर द ओनली पीपल, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल हू हेज गिवन द टेक्निकल सँक्शन फॉर द रिस्पेक्टिव्ह वर्क. आणि ते जर जाले नंतर फायनल एक्सपेंडिचर सँक्शन वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर क्वेरीज जर रेज जर जाता जाल्यार देर आर सम डाउट्स in the efficiency of the officer within themselves. That means I will quote it that there is a ego problem. आणि इगो हो इतले हे औषध एक सामके भयानक जावन आसा.
बरे मनशाक सुद्धा मारून उडयता. आणि म्हणूनच हांव अर्ज करतलो की हो जो इगो जो आसा तो इंटर डिपार्टमेंट जे ऑफिसर जे आसात इन्चार्ज जे आसात त्यांच्यांनी बाजूक धरून आपूण ह्या गोंयकारां खातीर काम करता, आपूण गोंया खातीर आमकां बरे तरेचे प्रशासन दिवपाक जाय, गोंया खातीर नियोजनबद्ध अशें हे आज अर्थसंकल्प जो मांडिल्लो आसा तो फुलफिल करपा खातीर ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आणि शेवटाक जालो दिसता म्हाजो टायम, आणि शेवटाक हांव वता वता आसना हांव मुखार डिमांड आसा त्या वेळाचेर हांव उलयतलोच, पण शेवटाक हांव वता वता इतलेंच म्हणटलो, आमी सगळेच जावं थंय विरोधक आसूं समर्थक आसूं, हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचे पाकीट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आणि त्या चिप्साच्या पाकिटांत हवा आसा म्हणून त्यांनी बरो व्हडलो बोवाळ केलो. पण हांव म्हणटलो हे बजेट जे आसा पळय न्ही ते घरांच्या पाकिटां भशेन जावपाक जाय. तूंय शेतकार सभापती महाशय, घरांच्या पाकिटान हवं जायना, कारण घरे जर काडटलो ती चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा, तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा, एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा, उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा. आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचे, गडेगच्च जावचे, आणि ते वारें जे आसा ते विजयबाब सरदेसायान किंवा ते आमगेर इश्टान ते दाखयले अशें ते वारें करून आमी खरखर आमचे बजेट जाल्ले आणि अशें दाखोवपाची कापसतात आणि हिम्मत म्हज्या सरकार दवरतलो अशी अपेक्षा म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता. आणि तुवें म्हाका वेळ दिल्ले बद्दल हांव खूब आभार व्यक्त करता. जय हिंद, जय गोवा. रमेश गांवकर. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री आणि फायनान्स मिनिस्टर यांनी 25 मार्चाक 2025 जे बजेट सादर केल्ले ह्या सभागृहात तेजेर डिस्कशन करपाक हांव बरवलो. स्पीकर सर, ह्या बजेटाचे हायलायट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट जो पळय आसा तो 2025-26 एट करंट रेट्स करंट प्रायसीस हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फायनान्स मिनिस्टरान 1.39 लाख क्रोर्स. हे दाखोवन दिता की 14% ग्रोथ दाखयला फाटल्या बजेटाच्या पेक्षा. हांव एक्सपेंडिचर रिसिप्ट जी पळय आसा ती उलोवचो ना, पूण रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आसा 2025-26 एस्टिमेटेड रायज जी आसा ती 1.7% ऑफ GSDP, which amounts to rupees 2,404 crores as compared to revenue surplus 0.9% GSDP जो लास्ट इयराचो 1,097 कोटी. ह्या बजेटाचे पॉलिसी हायलाइट्स जर सांगपाक जायत जाल्यार मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय योजना, पेन्शनाची जे पळय प्रोविजन्स केले ते सगळ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आणि अदर फंडेड रिटायरमेंट्स कॉर्पस, टॅक्स हॉलिडे फॉर न्यू हॉटेल अँड हॉस्पिटल्स, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, टॅक्स रिलीफ फॉर रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट ही या बजेटाची वैशिष्ट्य आसा. स्पीकर सर, हांव फाटल्या एक 10 वर्साच्या बजेटाचे हांव एनालिसीस करतालो. ते जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार अशें दिसता की एवरी इयर म्हणजे सादारण 2015 ते 2015-16 ते 2022-23 ह्या पिरियडाक बजेटाच्या 10% कमी रेव्हेन्यू रिसीव जाल्ली आसा आणि सिमिलरली एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो पळय आसा तो 22% कमी जाल्लो आसा. बारीक जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार त्या वर्सांनी कॅपिटल आउटले जो क्रिएशन ऑफ एसेट्स आमी करतालो तो सादारण 50 ते 51% कमी आसलेलो बजेटच्या जो बजेट आसा तेजे पेक्षा. पूण आतां जर आमी जर पळयलें जायत न्ही फाटल्या 2 वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या कारकिर्दीक
net receipt जी आसा ती 10% less than the budgeted. Net expenditure साधारण 16% less आहा आणि कॅपिटल आउटले जो पळय आसा तो 29% less आहा एज कंपेर्ड हांव फाटले 10 वर्सां सांगता. आणि ते जर पळयत जायत जाल्यार 2025-2026 बजेट हे जे बजेट जे पळय आसा ते जे मांडला हांगसर सभागृहांत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते बजेट म्हाका जर दिसता रियलिटीचेर की हे रियलिस्टीक बजेट आसा आणि हे बजेट अचीव जे जावपाचे पळय आसा पळय ते +90% वयर वयतले आणि हे इन ऑल सेक्टर्स सगळे सेक्टराक वयतले. आणि म्हाका दिसता की काही सेक्टर जे आसा ते जे सेक्टर जर आमी जर पळयले जायत जाल्यार इवन ते मोर दॅन 90% टेंड जातले. हांव काही थोडेशे बजेटांतले भितरले विशय आसा ते मांडटलो. एड्युकेशन सेक्टराक माननीय मंत्र्यांनी 200 कोटीचे रिपेर रिनोवेशन करपाचे गव्हर्मेंट स्कुलाक प्रोविजन केल्ले आसा. ही स्कुलां म्हाका दिसना की कितले वर्सां जाली म्हणटा ती रिपेर केल्यार आनी तेंची कुयदाद केल्यार, पूण हे म्हाका दिसता पयलेच फावटी जाता आनी ही एक बरी गजाल ह्या बजेटान एड्युकेशनाच्या सेक्टरान केल्ली आसा. तितून भितरच गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन जे पळय आसा पळय न्ही तेजो उल्लेख आसा आनी तेजो उल्लेख जो पळय केल्लो आसा पळय ते सगळे हे जे आसा ते लोकल जे पळय लोक आसा न्ही तांकां हेचो फायदो जातलो. हांव ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या ट्रायबल सबप्लेनाचेर वयता आसतना एक विशय ह्या बजेटान आमकां दिसलो तो सांगता हांव की मल्टिपल डिपार्टमेंटांक पर्टिक्युलरली ह्या डिपार्टमेंटाक म्हणजे ट्रायबल सबप्लेनाच्या अंडर साधारण 1480.34 कोटीची प्रोविजन केल्लें आसा. हो जो जी पर्संटेज आसा न्ही ती नियरली 15% ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ वेलफेअर अँड आउटले ऑफ दीस बजेट येता साधारण 15%. ते इथे ह्या बजेटान भितर उल्लेख आसा PM ग्राम सडक योजनेचो उल्लेख आसा. मुद्दाम करून सांगतलो हांव साधारण एक 16-17 कोटीचे 2-3 रस्ते आमच्या सावड्डे मतदारसंघाकय मी ह्या योजनेंतल्यान मेळ्ळ्या. त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करता. मागीर आनी एक विशय हांगा बारीक पळयलो ह्या बजेटान जाल्यार दिसता आमकां की प्रत्येक गोष्ट म्हणजे केबल घालतना जावं पायप घालतना रस्ते जे पळय फोडटा ते रस्ते परत दुरुस्त करपाक साधारण 1208.69 कोटीचे प्रोविजन केल्लें आसा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही ते प्लांट तयार जाले उपरांत तेजी 5 वर्सां पर्यंत ONM जे पळय आसा पळय न्ही ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स तेका इनबिल्ट ही फॅसिलिटी दवरलेली आसा. आनी ह्याची गोष्टीची आमच्या सावड्डे मतदारसंघाकय 3 MLD प्लांट एक कंप्लीट जावन कमिशन जावनय तेजे उद्घाटनय जालें पळय. आमचे माननीय फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ बाब गेल्ले, माननीय मुख्यमंत्री त्या दिसा पावले ना, पूण एक बरी गजाल सावड्डे सारखे मतदारसंघाक 3 MLD प्लांट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट फर्स्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट मेळ्ळो आसा. त्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. दुसरी गजाल एक अशी आसा की ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट साधारण म्हाका दिसता की 1023.35 कोटीचे प्रोविजन आसा आणि ह्या 1023.35 कोटीच्या प्रोविजनांतल्यान इवन सावर्डे मतदारसंघाक सुद्धा आमच्या साधारण 31.62 कोटीचो लाभ मेळ्ळो आसा. तेजे फुडें वयता आसतना सांगतलो हांव की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा भितर हार्डली 239.77 crores हेजे प्रोविजन आसतना अंडरग्राउंड केबलिंगाचे त्या कंपोनेंटाक सुद्धा सावर्डे मतदारसंघाक 52.65 crores बजेट प्रोविजन आसा. आमी कंपेर करपाक जर गेले जाल्यार इवन एक 2-3 बरे प्रोजेक्ट जे हेल्थाचे आसा ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आसतना हांव पळयतालो की आमचे कुळेचे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी आसा त्या हॉस्पिटलाचो सुद्धा ह्या वर्सा कंप्लीट करपाचो हावेस धरून
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 9.67 क्रोसाचे प्रोविजन केल्लें आसा. एक बरी गजाल आसा की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आमचें ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जे पळय केलां तेजे मार्फत जे पळय लोकांक जे पळय कामाक विमाक घेवपाचे जे पयशे आसा तो म्हाका दिसता काल सुद्दां आतां कॅबिनेटाक डिसिजन जालां की जे कॅज्युअल जावं डेली वेजीस जे वर्कर असलेले आनी जे 5 वर्सांचे वयर जे पळय कोणी काम केलां त्या लोकांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की हेजो एक सादारण भरपूर लोकांक फायदो जातलो. हांव एक मुद्दाम करून सांगतलो की टोटल हे बजेटाचे जर आमी जर विशय जर पळयले जायत जाल्यार हांव फाटल्या 1-2 वर्सांचे आमी हे पळयलें टोटल रेव्हेन्यू रिसिप्ट पळयली रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर पळयलो जाल्यार हो सादारण म्हणजे मोर दॅन 85 to 90% आसा टोटल. आनी म्हाका दिसता की ह्या वर्साचें बजेट जें पळय आतां प्रेजेंट केल्ल्या मुख्यमंत्र्यांनी तें सामकें एकदम रियलिस्टीक बजेट आसा आनी खंयच कोणाक कसले हे विधावे घेवपाची गरज ना. जेन्ना बजेट कंप्लिशनाक पावतलो पिरियड तेन्ना 100% हे बजेट म्हणटा तें कशें आसा की जे प्रोजेक्ट केला तेजे मोर दॅन 90% अचीव जातलें. हांव तुमी म्हाका संदी दिली हांगा उलोवपाक एक फक्त सांगतलो मेन्शन करतलो सादारण जे पळय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची इवन जे पळय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किम्स आसा न्ही त्यो सुद्दां गोवा सरकारान एक 3-4 सेक्टरान 100% ताचो अचिवमेंट जाल्लो आसा. तो हांव मेन्शन करतलो मुद्दाम करून तुमकां तुमचे मुखार न्ही मागीर म्हाजें भाशण सोंपयतलो. सादारण किसान क्रेडीट कार्ड जे पळय आसा पळय न्ही तेजी व्याप्ती 98.40% अचिवमेंट आसा फाटल्या वर्सांनी. जल जीवन मिशनाचो 100% आसा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना 100% आसा. स्वामित्व जे पळय आसा पळय न्ही सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स ते 100% अचीव जाल्ले आसा. भारत नेट हे सुद्दां जे पळय विशय आसा आमचो OFC केबल घालपाचो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजीचो तेजी सुद्दां अचिवमेंट 100% जाल्ली आसा. त्या खातीर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हे रियलिस्टीक बजेट आसा 25-26चे आनी ते 100% अचीव जातले. थँक्यू स्पीकर. श्री दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to express my wholehearted appreciation to our Honorable Chief Minister, who is also the Finance Minister of the state, for presenting a bold, visionary and transformative budget that addresses the real needs of our people while keeping Goa's growth path sustainable and inclusive. This budget is not just a statement of figures, it's a roadmap for Swayambhur, Shashakt and Atmanirbhar Goa. The state budget for 25-26 stands at 28,163 crores, a balanced blend of 20,299 crore in revenue expenditure to sustain essential public services and a robust 7,863 crore in capital expenditure that fuels infrastructure, growth and long-term development across Goa. As we appreciate the overall size of this year's budget, it's important to understand how this financial framework is being built and where opportunities lie for us to strengthen it further. I would like to commend our state government for its strong fiscal discipline and revenue mobilization. Revenue receipts projected for 25-26 is an impressive 70%, which is being raised through the state's own resources. This reflects Goa's own growing economic resilience and reduced dependence on central assistance, with the remaining 30% coming from the center through tax devolution and grants. Speaker sir, allow me to spotlight allocations that will touch the everyday lives of Goans, from the classroom to the village square, from the forest trail to the hospital ward. The state festival status has been given to Dindi Utsav, which happens in Margaon, and Devi Lairai Jatra Utsav that happens in Shirgaon, elevating these iconic celebrations that will unlock marketing support, infrastructure, grants and tourism promotion, keeping our intangible heritage vibrant while creating seasonal income for local artisans, vendors and performers. Education allocation of 2,100 crore towards 100% literacy. Every rupee invested in education will widen opportunity, raise earning potential and nurture the knowledge base that fuels Goa's future economy. The establishment of a new drinking water department, 801
crores speaks directly to the needs of the rural constituencies like mine. Health and medical innovation. Speaker Sir, this year's substantial 857 crore allocation for health is a firm step towards accessible, modern and inclusive healthcare for every Goan. AI-based cancer screening pilots will be introduced to detect cancer at an early stage, helping save lives and reduce the financial burden of prolonged treatments on families. Upgrades to Goa Medical College will lead to shorter waiting times, faster diagnostics and state-of-the-art medical facilities, ensuring that quality and treatment is available within Goa without the need to travel outside the state. Targeted investments in the health sector will directly improve access and quality of care for Goans across the state. 217 crore for the Goa Cancer Institute will expand specialized treatment closer to home, reducing the emotional and financial burden on families. 130 crores for critical care infrastructure ensures quicker response times and better equipped ICUs for life-threatening emergencies. 125 crores to strengthen allied health services will improve patient recovery and experience through skilled support staff like technicians, paramedics and rehab professionals. Mental and dental health are no longer on the margins. 80.90 crore for modernizing IPHP will offer citizens compassionate, upgraded mental health care in a more humane and well-resourced environment. 79 crore for Goa Dental College, including a 30,000 monthly stipend for dental interns. This move will encourage young medical professionals to serve within our state. 27.61 crore for the FDA. Speaker Sir, ensuring the health and safety of our citizen begins with what's on their plate. The allocation of 27.61 crore to the Food and Drugs Administration FDA will support the establishment to two new state-of-the-art food testing laboratories, significantly improving our capacity to monitor food quality across Goa. I take this opportunity to commend the FDA for their ongoing vigilance, especially through regular raids and surprise checks that have helped curb the circulation of substandard and adulterated food products. When we speak about forest and environment, with a combined outlay of 168.49 crore for forest, it helps us in developing ecotourism circuits and biodiversity parks. These initiatives not only promote conservation, but also offers economic opportunities to rural and forest-range communities, aligning growth with sustainability. The government has finally answered the long-standing demand of daily wage workers by budgeting for the temporary status laborer designation, that is a TSL. This landmark move will benefit thousands of hard-working individuals across departments, bringing them greater job security, financial stability and dignity of labor. This is especially heartening for our forest department workers who have served with dedication for years. By recognizing their contribution through formalized status, the government not only uplifts their livelihood, but has also strengthened the foundation of our workforce-driven development. Social welfare and allocation of 562 crores for social welfare and additional 480 crores for the Dayanand Social Security Scheme reflects our government's deep commitment to inclusivity and care for those who are often the most vulnerable to society. This sustained support offers not just monetary aid, but a sense of dignity, stability and reassurance to thousands of Goan households, especially households who are benefiting with the Atal Asra Yojana. I thank the Honorable Social Welfare Minister for timely intervention and giving the Atal Asra Yojana to our people, especially people of Sattari. Thank you, sir. Rural development and women empowerment. Speaker Sir, 69.5 crores allotted for rural development will help in upgrading internal roads, renovating panchayat infrastructure and enhancing community spaces, ensuring that no village is left behind. The announcement of 100 crores in capital works for each constituency reflects true decentralization and trust in the local leadership to deliver grassroots development. In Sattari, we are already witnessing the transformation envisioned by this budget. A 15 MLD water treatment plant at Morle and raw water supply systems will ensure safe and reliable drinking water for thousands of citizens in the region, which will cover more than 5 panchayats.
bridge at Sonaltar Savade, which was a long pending demand of decades, will help connect remote communities and open up vital economic corridors, facilitating smoother movement of people and goods in these forested areas. The conversion of old overhead cables to underground cabling at Honda and Pusula industrial estates will significantly enhance industrial reliability, reduce power outages, and ensure greater safety for both workers and infrastructure. The underground cabling works being undertaken across Sattari Taluka will provide long-term power stability and improved service delivery for rural households and public institutions. The hot mixing of internal roads, construction of major and minor bridges, culverts, and the upgradation of water supply infrastructure across villages is a strong step towards inclusive growth. These works are a testament to our commitment to ensuring that every village, every ward, no matter how remote, receives equal attention and investment in the development journey of Sattari. Establishment of a police outpost at Keri will strengthen law enforcement presence in the area, ensuring better safety and quicker response in remote villages. 5.39 crore for ecotourism for forest projects at Chodan and Bondla aligns with Goa's green vision in generating sustainable employment and promoting biodiversity conservation. In agriculture, an allocation of 17 crore has been earmarked to implement the Goa State Amritkal agriculture policy, reflecting our commitment to doubling farmer incomes through innovation, infrastructure, and in sustainability. The rollout of vision documents by ICAR will guide long-term research-driven planning to future-proof Goa's agri sector. Continued implementation of PM Kisan Nidhi and state Krishi cards will ensure direct financial support and greater credit access for our farmers. 5 minutes, Speaker, sir. I would like to place on record my appreciation for Honorable MLA Shri Premen Sheth, whose leadership has been instrumental in Goa receiving national recognition, including the Agriculture Leadership Award 2025 and the title of Best State in Horticulture. These accolades reflect the resilience and hard work of our farming community and the proactive steps taken by this government to empower them. Animal husbandry, Speaker, sir, the establishment of Goa's own veterinary college marks a historic and transformative step in the field of animal husbandry and education. This long-awaited institution will not only fulfill the aspirations of our youth who wish to pursue veterinary sciences within their home state, but it will also significantly reduce the financial burdens on families who would otherwise send their children outside the state. Setting up of a district diagnostic laboratory, mobile veterinary ambulance units will vastly strengthen livestock care and rural veterinary outreach. And this will really help remote areas like Sattari, which has been the highest milk producers in Goa. When I speak on Nari Shakti, Speaker, so I would like to highlight how this budget truly embodies the spirit of Nari Shakti. From economic empowerment to cultural preservation, women are at the heart of their development vision. The increase in remuneration to Anganwadi workers acknowledges and rewards their significant contribution at the grassroots level. Use of Kunbi cloth for school uniforms not only supports our traditional weavers, but also empowers women-led self-help groups. The proposal to establish a working women's hostel across 4 industrial estates addresses a long-pending need for safe accommodation, enabling more women to participate in the workforce with dignity and confidence. I also welcome the setting up of the Women Entrepreneurship Facilitation Cell, which will handhold women entrepreneurs, especially the MSME and export sectors, creating new opportunities for Goan women in business. Lastly, the inclusion of International Women's Day in Goa's official program and festival calendar is a strong recognition of the strength, achievements and aspirations of Goan women. The Speaker, sir, the budget vision for culture and education revival is equally commendable. The setting up of the Bharatiya Gyan Parampara Cell and the new Ravindra Bhavan, which has been mentioned in the budget for Sattari, reaffirms our commitment to heritage, tradition and inclusion. The return of the Purple Fest in 2025 will further showcase Goa as a model for inclusivity. Public transport receives much needed attention in this budget. I welcome the new scheme for replacing the old Balrath buses, which will greatly benefit school-going students and improve rural connectivity.
initiative to redevelop bus stands to the PPP model is a forward-thinking move that will modernize and transit infrastructure. In talukas like Saptari, where public transport is a crucial lifeline, such efforts can be truly transformative. Facilities like the bus stand at Honda, once redeveloped, will serve as an important nodal point, enhancing convenience, safety and connectivity. Speaker, sir, I believe we must look closely at areas of unrealized potential. The latest figures suggest that the state has approximately 4,800 crores in, I think, unrealized tax revenue. If even a fraction of this amount is effectively tapped through strengthened enforcement, digital tracking and incentivized compliance mechanisms, it would significantly enhance our ability to fund infrastructure, healthcare, education and rural development. In addition, the underutilization of central grants must be addressed with urgency. As per the latest CAG report, under the 15 Finance Commission, Goa accessed only 10 crores out of the eligible 128 crores meant for development in rural areas under 15 Finance. The delay in submission of utilization certificates and certain structural inefficiencies are the primary reasons for this gap. This must not be seen as criticism, but as an opportunity for us to course correct and take measures to see how we can improve on this. Such measures will help us not only maximize our receipts and improve our efficiency and credibility of our development spending. Speaker, sir, this is a pro-people, pro-growth and pro-Goa budget. It strengthens infrastructure, empowers rural Goa, prioritizes green development and invests in human capital. I once again commend the Honorable Chief Minister and Finance, who is also the Finance Minister, for presenting a budget that is development-oriented, financially sound and deeply sensitive to the needs of every Goan, from remote villages to urban centers. Jai Hind, Jai Goa. Speaker sir, I stand by to speak on the budget that has been presented. आणि हांव ही budget speech present करता आसतना सगळ्यांक एक याद करपा सोदता. Chief Setalaगे एक उतरां. The earth does not belong to us. We belong to the earth. हे सांगून हे बजेटाचे हांव कित्याक उलोवपा सोदता कित्याक एक सगळ्यांक नियाळ करपाक आम ह्या जगांत आज येयले कितें सारकें आहा तें करपाक न्हू हे भाशेन जो हो सरकार हो जो बजेट प्रेजेंट करता आज जे विजयान सांगले की हे चिप्सा पाकीट आमी हे सदांच मुगे एक सदांच म्हणप आसले की हे बजेट आमकां दाखयता माउंट एव्हरेस्ट आनी दिता मोंती दोगर हे चिप्सा पाकिटा भाशेनूच जालें स्पीकर सर. आज ह्या बजेटान पांच टॉपिकांतल्यान हांव हे बजेट एक्सप्लेन करतलो. एक इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 24-25, एक CAG रिपोर्टाचेर कॅपिटल आनी रेव्हेन्यू रसिटाचे जे फायंडिंग्स आय फ्लॉज आय आमगेले. तिसरो भाग जावन आसतलो CAG रिपोर्ट पर्सिस्टंट अंडर स्पेंडिंग म्हूण कितकोन सांगता आनी कितकोन आम अंडर स्पेंडिंग जाता ते सांगतलो. मागीर गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025 एक मेन्यू कार्ड हांव प्रेजेंट करतलो ह्या बजेटा करप्शनाचेर आनी की बजेट additional allocation funds. So Speaker sir, please allow me to proceed. Speaker sir, economic survey चे जेन्ना उलयता तेन्ना Speaker sir, I want to bring it to the notice of this house कि page number 28 of the economic survey report 24-25 was tabled on the floor of this house on the 26th of March 2025 आणि हे टेबला प्रमाणे जे फिगर्स आहे पेज नंबर 28 चेर जेन्ना आमी भायर गेले आणि आमी चोयले की हे फिगर्स सारखे ना आणि हे फिगर्स सारखे ना म्हणून भायर आमी प्रेसा माध्यमांतल्यान उलयले आणि ऑन द 3rd of April 2025 हे फिगर्स तुम्ही भितरल्यानसून चेंज केले स्पीकर सर. दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज स्पीकर सर. दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. जे आमी हे नंबर्स आज हिंगा हाऊसान मांडटाय ते नंबर्स जरी तरी आमकां विश्वास ना जाल्यार बजेट आनी कसलो उलयता स्पीकर सर. I also want to bring it to your notice that page number 33 speaker sir. Amchoil Zala town and country planning, excise and electricity department continuously figures are wrong from 2019-20, 2021, 21-22 and 22-23, 23-24. ये सगळे figures wrong speaker sir.
आणि हे रात्यामध्ये कितकोन चेंज केले हेजे चौकशी जावपा जाय, हेजी इन्क्वायरी जावपा जाय आणि हे सरकारान असकोन चलता या चलपा नाका हेजे क्लॅरिटी आन्सर जाय स्पीकर सर. सेकंड थिंग स्पीकर सर, जेन्ना सीएजी रिपोर्ट आमकां सांगता बजेट म्हणजे कितें, बजेट म्हणजे रेव्हेन्यू रिसीट्स आणि कॅपिटल रिसीट्स. रेव्हेन्यू रिसीट्स म्हणजे जोड आमचे जोडटाय, जे जे सरकार जोडटा इनकमिंग तेक म्हणटाय रेव्हेन्यू रिसीट्स आणि कॅपिटल आउटले कॅपिटल रिसीट्स जे आम्ही भायर मोडटाय. सो आज सीएजीन व्हेरी स्पेसिफिकली कंटिन्युअसली आमकां सीएजी सांगत आहा दॅट वी आर अंडर स्पेंडिंग, म्हणजे कॅपिटलाचे जे आम पयशे घालपा जाय ते आम घायनाय. CAG report says that although revenue receipts are 10% less then but we are spending good 30 to 40% less on capital outlay. आम्ही कॅपिटल आउटलेचेर कमी मोडटा स्पीकर सर. आणि आम चोवपा गेल जाल्यार CAG रिपोर्टाचे फायंडिंग स्पेशली 400 कोटी approximately are being spent less overall on roads, bridges, buildings. आणि हे कित्याक जाता स्पीकर सर? हे स्पीकर सर कॅपिटल इज लॉक्ड स्पीकर सर. कित्याक कॅपिटल लॉक जाता? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स. CAG रिपोर्टाचे चोयल जाल्यार तेम दाखयलो आहा की सुमार 400 कोटी प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो नाय आणि ते ब्लॉक ता कॅपिटल. सो ते कॅपिटल ब्लॉक ता म्हणटरी आउटगोईंग जो कॅपिटलाचे आउटलेचे जावपा तो जालो ना. आणि आता सांग ना CAG रिपोर्ट हॅज बीन टेलिंग अस दिस राईट फ्रॉम 2021, 22, 22, 23 हे दोन रिपोर्ट आहेत स्पीकर सर. सो हेजे आमी चौकशी करपाची गरज आहा, हेजे आमी इम्प्रूव जावपाची गरज आहा. आणि आमचो जर इम्प्रूव जाय नाय जाल्यार ही लॉजिक खबर आमकां आणि जे जितले आमगे बजेट कोताय तेंकाय लॉज ही. सेकंड फायंडिंग स्पीकर सर ते म्हणटाय युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स नॉट सबमिटेड. CAG report claims that 2500 कोटी 2500 crores worth utilization certificates not completed. And which are the departments? In department दाखयता again PWD, education, director of panchayat, north आणि south आणि municipalities. एमी एक पार्ट डेस्पेस केलो, एक पार्ट प्रोजेक्ट गायलो तेमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून प्रेजेंट करपाचो आणि त्यो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तू प्रेजेंट करना जाल्यार हो तुगेलो बजेटाचो आहा जो अमाउंट हा तो तसो उरता. सो 2500 crores worth reports claims that utilization certificate has not been submitted. This is continuous failure. म्हणजे आमगेले जी फायनान्सा टीम बसता ते फायनान्सा टीमान हेजे लक्ष घालपा जाय. Why is this happening? Why are these departments not giving us back the utilization certificates? Because आता हांव येतलो स्पीकर सर रेव्हेन्यू रेसिट्स इनकम पयशे येतो स्पीकर सर. हेजे दोन मेजर फेलियर आहे आमगेले स्पीकर सर. एक फेलियर म्हणटाय तो अनरियलाइज रेव्हेन्यू. अनरियलाइज म्हणजे कितें? अनरियलाइज रेव्हेन्यू मीन्स when incoming funds are pending, पैसे येवपा आहाय, वस्त उजा जाली सरकाराली, पैसे भितर येवपा आहाय, ते पैसे येले नाही. कित्याक येले नाही स्पीकर सर? आणि द मेजर बजेट 2066 crores CAG finding that is coming from unrealized revenue and that is coming from the water charges स्पीकर सर. ओल्डे इंडस्ट्री, ओल्डे फॅक्टरीज आज उदकाचे पयशे हारी केले नाही आणि ते अमाउंट कम्स टू क्लोज टू 2066 crores अनरियलाइज्ड रेव्हेन्यू. CAG रिपोर्ट सांगता स्पीकर सर. आणि मुको CAG रिपोर्ट हांगा हा जो कोण दाखयता which pages they are mentioning these facts and these facts are there for the last 2-3 reports स्पीकर सर. सो ये अनरियलाइज्ड रेव्हेन्यू क्लेम करपाक सरकार कित कोता? Why are we not aggressively going behind this revenue? Second speaker sir, when it comes to revenue income, no grants to Goa. CAG report shows us that Goa grants येनाय. कित्याक येनाय? कित्याक दुसरी स्टेट 7th फायनान्स कमिशनाचे पावलो, आमगे 3rd फायनान्स कमिशन जात थिंगा. आणि आज हांव CAG रिपोर्ट जरी तरी हांव हिंग चोयता जाल्यार हेजे दाखयलो आहा की ग्रांट फॉर लोकल पंचायत बॉडीज इन 22-23 85 crores आल्ली, 0 पैसे येले आमकां. जनरल बेसिक्स 57 crores. एशकोन हिंगा जाय तो बजेट आमकां सेंट्रलासून येल ना. कित्याक फायनान्स कमिशन आमगेले जाग्यार आसना आणि फायनान्स कमिशन आमगेले जाग्यार आहा जाल्यार आमगे पंचायतींक आमकां सेंट्रलासून पयशे मेळटले. बिगेस्ट फेलियर स्पीकर सर.
नेक्स्ट स्पीकर सर जेन्ना येता तेन्ना हांव कंपेर करता सीएजीचो रिपोर्ट 2021-22 आणि सीएजी रिपोर्ट 22-23 हेजे एक पोस्ट कंटिन्यूज आहा and that is audit is of the view, CAG audit is of the view that the state government needs to prepare its budget estimates more realistically. म्हणजे आमचे सांगता इथे चिप्सा पाकिट दाखयताय याचो हे सीएजी रिपोर्ट म्हणटा दाखयता माउंट एव्हरेस्ट दित मोठी दोंगर हे सीएजी रिपोर्ट सांगता आम कोंकणीन उलयताय सीएजी इंग्लिशीन सांगता हे आमचे सांगता इथेच आणि आज लॉस दिसना सरकाराक की दोन सीएजी रिपोर्ट कंटिन्यूअसली दे हैव मेंशन द सेम थिंग व्हाट दे हैव सीन ओवर हियर आणि स्पीकर सर जेन्ना आम्ही हेजे नियाड कोताय तेन्ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू ओनली प्रोजेक्ट हियर इज अंडर स्पेंडिंग 22% 22% लेस ओवरऑल स्पेसिफिक अंडर स्पेंडिंग इन कैपिटल आउटले आणि which shows credibility of budget estimates. म्हणजे तू मुठा आपण 100 रुपये मोठलो बजेट एस्टिमेट कोता मागी डिसेंबरा महिन्यात तू मुठा रिवाइज एस्टिमेट तो 100 रुपये हा तो तू मुठा रिवाइज एस्टिमेट जालो 100 आणि 15 जालो आणि मागी एक्चुअल तुगेलो जाता 80 रुपीस 75 रुपीस सर सो तू बजेट कोत 100 रुपये मागी डिसेंबरा महिन्यात तू रिवाइज कोता एस्टिमेट ते 115 कोत तू 115 रुपये कोता आणि एक्चुअल ओरस का बाजार तुम्हाला तुम्ही कितू देस्पेस केला कितू तुगे पैसे बाहेर गेले चोपा गेले जाल्यार तुगेले 70-75 रुपीस गेले म्हणजे 25-30% अंडर स्पेंडिंग कंटिन्यूअसली इज एन इश्यू स्पीकर सर आणि म्हाका दीज फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द फायनान्शियल स्टेटमेंट सीएजी रिपोर्ट्स फॅक्ट्स आहा हिंगा and then continuously this is only showing credibility of the budget estimates. Speaker sir, हांव चौथ्या भागात येता आणि तो म्हणल्यार गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025 हे हांव एक मेन्यू कार्ड प्रेजेंट करता स्पीकर सर. मेन्यूंत आमकां सदांच आम जेन्ना हूंय गेले जाल्यार स्टार्टर्साचे कॉमेंट्स करता. स्टार्टर्स म्हणजे धाकटेशें चकनाशें तोंडा बायट्स घालपाक ते भाशेन चकना कॅश फॉर जॉब्साचेर 18 to 20 crores 24-25 आम चोयले की वेरियस गव्हर्नमेंट fake posts were created like PWD, health, police, over 300 victims, 33 FIRs and 20 arrests, including a BJP worker and a minister's aide speaker. This is starter speaker sir. Corruption budget manuache starter. Ejo budget link korta. Budgets of 3,589 crore for education and staffing failed to fund a functional staff selection commission speaker sir. ये पैसे जे हम बजेटाक आयिल्ले हेजी फेलियर हांवें तुका दाखयलें स्पीकर सर. अ जॉब प्रॉमिस अ डे कीप्स ट्रांसपरन्सी अवे. अ एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे म्हणटाय आज गोंया. अ जॉब प्रॉमिस अ डे कीप्स ट्रांसपरन्सी अवे म्हणजे तुवें म्हाका सिरीज दीत म्हणली जाल्यार तुगेले स्कॅम आहाय ते हांव आनी एक्सपोज करपाना हेजी मिनींग ते स्पीकर सर. दुसरो स्टार्टर लॉलीपॉप स्पीकर सर. ग्रँड लँड ग्रॅब. लँड ग्रॅब जो स्कॅम आहा तो एक आमकां लॉलीपॉप असो स्नॅक. दुसरो स्नॅक 1000 करोडाचो लँड ग्रॅब स्नॅक 2020 to 2025 स्पीकर सर. आणि हेजे स्पीकर सर व्हडले मास्टर माइंड हू एलिजिबली फॉर्ज द डॉक्युमेंट्स टू सेल गव्हर्नमेंट लँड and private land were seen in this entire process speaker sir. I would like to link this to the budget 23-24 1975 crores of public work didn't prioritize land record digitization enabling such scams. आज जोरी तोरी land digitalization records जोरी तोरी digitalize झाली जाल्यार हे आज स्कॅमा ओसपानू पयशे स्पीकर सर. आता तिसरे स्टार्टर आता स्पीकर सर. पार्किंग स्कॅम. गव्हर्नमेंटाच्यो जमन्यो आहाय टुरिजमागे ज्यो जमन्यो आहाय तो कोणाकूय पार्किंगा म्हूण दिल्यो आनी तेजे पयशे कमेस करपाक स्पीकर सर. 22-23 budgets of 400 crore of tourism 1.5% of the total neglected public infrastructure like parking regulations fueling petty scams. इसलिए जायती स्कॅम आज आम चोयले स्पीकर सर. आणि आज हे 3 स्टार्टर्स जावन आहाय पार्ट ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट्स बजेट स्कॅम करप्शन बजेट स्कॅम. आता मेन कोर्सार येत स्पीकर सर. मेन कोर्सार येत स्पीकर सर
हो जावन पयलीं दिता तुका स्टू येतलो स्मार्ट सिटी स्कॅम 2020 to 2022 717 crores स्कॅम आणि हांव लिंक करता 21-22 बजेट 17,350 crore revenue receipts included central grants for urban projects, but poor oversight led to leaks and smart city and smarter siphoning happened because of this lack of what was this because all जावन आलो टू मेन कोर्साचो दुसरो जावन आहा एक प्लेटर दिस स्पीकर आणि प्लेटर म्हणल्यार जॉब स्कॅमाचो प्लेटर आणि हुच जॉब PWD जॉब स्कॅमाचो प्लेटर 70 कोटी 2020 to 2021 आमजोरी तरी चोयल जाल्यार देर वॉज अ बिग स्कॅम ऑफ PWD जॉब्स आणि हितू बजेटा लिंक केले जाल्यार 20 to 2021 budgets 1,500 crore of PWD saw underutilization of the budget आणि हे जरी तरी बजेट अंडरयुटिलाइज जाता अशें कोणी स्कॅम जायत रावता स्पीकर सर हांवें उलटे भाशेन an apple a day keeps the doctor away but a job for a person keeps all this transparency away तू सिरीयस दीत म्हणी जाल्यार तू कितेंय चोड हा प्रॉब्लेम ना आमकां सो सिरीयस दीत म्हण म्हणटी नेक्स्ट येता स्पीकर सर फिस्कल डेफिसीट has स्पीकर सर 2025-2026 budgets it shows 669 crores revenue surplus दाखवता आणि it is creating a scam friendly environment स्पीकर सर आज आम डेफिसीट उलयताय स्पीकर सर आणि आमी सरकाराक वचून सेंट्रल वचून लोन दाखयताय आणि आम मागीर म्हणटाय की वी आर ऑन द पॉझिटिव्ह साइड वी आर अ स्टेट दॅट इज शोईंग सरप्लस बजेट कितकोन दाखयता स्पीकर सर कित्याक आमगेले रेव्हेन्यू रेसिट्स सारकें नाही आमगेले प्लगिंग सारकें जायना जाल्यार एकच जातलें स्पीकर सर आतां हांव डिजर्टाचेर येता आणि डिजर्टाचेर येता आसतना हांव तुमकां एकूच डिजर्ट दिता तो म्हळ्यार बकलावा स्पीकर सर जे भाशेन बकलावा फ्लेक्स आहाय स्पीकर सर ते भाशेन आयज सरकारा गेले ह्या बजेटांक 446 बजेट एश्युरन्सीस जाले स्पीकर सर इन द इयर 24-25 with 441 initiated but only 112 completed speaker sir so दाखोयल ओल्ड बकलावा 446 budget assurances पण करता आसतना कंप्लीट जाले only 112 speaker sir आज जोरी तरी 2025 budgets 8.3% cut in school education आणि आम जोरी तरी चोयताय सगळे कोणे आमगेले पयशे उण जाले स्पीकर सर लास्टाक हांव हे मेनू कार्डाचेर दाखोवपा सोदता बेवरेजीसाचेर हांव उलयता की लिकर माफिया जो आहा तो इन 2022-23 बजेट 5,126 crore non-tax revenue missed potential excise duties as liquor scams flourish speaker sir हेजेर हांव मुगेलो गोवा गव्हर्नमेंट करप्शन बजेट मेन्यू कार्ड 2025 हो प्रेजेंट केला फायनली लास्ट आय वुड लायक टू से की बजेट एडिशनल एलोकेशन ऑफ फंड्स हे म्हणटा आसतना मॅडम मार्गरेट मियर आगेलो हांव एक कोट करता वी वोंट हॅव अ सोसायटी इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट आम जे सोसायटीन रावताय ती सोसायटी आमकां मेळपाना आम जोरी तरी हे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार दिस बजेट इज फेलिंग एंड वी नीड टू हॅव अ डेडिकेटेड म्हादय प्रोटेक्शन फंड आमगे म्हादय मांयक जोरी तरी आमी ही जोरी तरी म्हादय माय आमगेली साल्वा करपा जायी जाल्यार वी शूड हॅव अ डेडिकेटेड बजेट एक मिनिमम 200 कोट्याचो पूण फंड आम दवरूं जायो ह्या बजेटान ताकी सगळे लिगल इश्यूज सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज जे हँडल करपा जाय ते आमी ह्या फंडांतल्यान दवरपा जाय स्पीकर सर सेकंड थिंग इज संवसार AI इनोव्हेशन हेजे उलयताय आमी उलयन जायना स्पीकर सर पयशे दवरपा जाय स्पीकर सर बजेटान जोरी तरी AI आनी इनोव्हेशन करतलो जाल्यार पयशे जाय पूण दिस बजेट गिव्स ओनली 2.2% टुवर्ड्स दिस इनोव्हेशन ऑफ AI आनी 1% लेस फॉर सायंटिफिक रिसर्च हे आयज बजेटान 1% लेस फॉर सायंटिफिक रिसर्च आनी 2.2% फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इनोव्हेशन आम जोरी तरी AI आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उलयतले जाल्यार ह्या पयशान कितें मेळटलें स्पीकर सर ह्या पयशान कंप्युटरूच मेळपा ना स्पीकर सर आमकां सगळ्यांक दिवपाकूच स्पीकर सर नेक्स्ट इज द बजेट डज नॉट शो अ फायनान्शियल रोड मॅप टू डायवर्सिफाय बियॉन्ड टुरिझम अँड मायनिंग आम उलयताय
बियॉन्ड टुरिझम बियॉन्ड हे पूण हे बजेटान दाखयना उलोवपा उतर दाखयता पूण बजेटान दाखोवपा जाय तुवें तूं बियॉन्ड वयता जाल्यार ते बियॉन्ड वचपाक पयशे खंय घायले तुवें तूं हिंटरलँडा वयता जाल्यार हिंटरलँडा वचपाक आनी एक्सप्लोर करपाक डेव्हलप करपाक कितले पयशे घायले तुवें सो हें दाखयना स्पीकर सर फकत उतरां आमगेली व्हडली सेम वे स्पीकर सर एड्युकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर budget has been further reduced to -1%. 1% कमी केला स्पीकर सर वाडोवपा जाली ती बजेटा एड्युकेशनाचे इस्कॉल हांगे डेव्हलप करपा जाय गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडाय ती सारक करून प्रायवेटा भाशे करूं जाय पूण आमगे एड्युकेशना बजेट आज देंवता स्पीकर सर हेल्था बजेट स्पीकर सर हे हेल्था सदांच प्रॉब्लेम स्पीकर सर लोक दुयेंत जाता जीएमसी भायर आनी हुंय बेटर सपोर्ट ना एवरीबडी हॅज टू ओनली रन टू जीएमसी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला सगळे सांगून थकले स्पीकर सर पूण हेल्था बजेट 5% लेस नेगेटिव्ह -5% कमी गेल्या त्या वर्सा कशें स्पीकर सर कितें उलयताय स्पीकर सर आमी कितें कोतले आमी अशें करून केलें जाल्यार वॉटर सप्लाय स्पीकर सर गोंय पावस सगळ्या गेले जाल्यार उदक पूण आमकां उदक सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन जायना स्पीकर सर मंत्री आहा WIT मिनिस्टर व्हेरी एनर्जेटीक वॉन्ट्स टू डू लॉट ऑफ वर्क उदक आहा पूण सप्लाय दिवपाक काम तेगे न्हू सप्लाय पावपाक घराका पायपांतल्यान पावपाक काम PWD गेले तो म्हणटा आपल्यागे उदक आहा आपण डॅम बांदिता सगळें बांदिता पायपलायन करून पावयता स्पीकर सर ही परिस्थिती आनी हें आसतना स्पीकर सर हितून बजेट आनी उण केलो 1% कितें उण केलो आम कितें म्हणटाय स्पीकर सर जेन्ना ह्यो गरज्यो वस्तू आहाय हांवें स्पेसिफिकली थोड्यो गरज्यो वस्तू काडले आनी ह्यो गरज्यो वस्तांक पयशे वाडोवपा जाय स्पीकर सर प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टल इरोजन आख्खे कोस्ट इरोड जायता तेका स्पेसिफीक फंड दवरपा जाल्लो ते फंड दवरना स्पीकर सर प्रोटेक्शन फॉर आवर फिशरमॅन्स रायट्स आमगे फिशरमॅना बायल बोट येयनीक नुस्तें आमान वयताय तेंक पेट्रोलिंगा बोट जायो तेंक सिस्टम जायो ते सिस्टम तयार करतलो ड्रोन जाय तेंक धरपा बायल बोटीन धरपाक हें सगळें जाय जाल्यार पयशे जाय स्पीकर सर हे पयशा खबर ना प्रोविजन टू बुस्ट अप कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी गेलो मेंबर सेक्रेटरी आहा तो बाब सचिन ते बाबडे स्ट्रगल करताय तेंको ते टोटल स्टेशन म्हणटा ते मशीन नाय स्पीकर सर तेंक मशीन हाडून दिवपा जाय न्यू डिजिटलायझेशन टेक्नॉलॉजी तेंक दिले जाल्यार तें काम फास्ट जाता स्पीकर सर आज बोर्डाचे चॉक घेवन कोण बरयनाय स्पीकर सर आज स्मार्ट स्क्रीन येयले सो आय थिंक दिस इज द टायम जोरी तोरी आमी इन्वेस्ट कोनाय जाल्यार आमकां आनी मुखार मेळपाना स्पीकर सर आनी लास्ट हे सगळे समरायज करपाक आमकां टीचर म्हणटाय ती गरजेची हांव परत सांगता हांव तूं चीफ मिनिस्टर आनी सगळे हिंगा आज आमी हे सगळें ज्ञान उलयताय कित्याक आमकां कोणें पूण शिकयलो म्हूण आमकां जोरी तोरी शिकयलो तेन्ना सरकारान टिचरी पोस्ट जोरी तोरी परमनंट करूं न्हय जाल्यार आमकांय घडये घडये इतली नॉलेज आज मेळपाना स्पीकर सर कितलेशे टिचरी गेले पोस्ट पेंडींग आहाय आम ते परमनंट कोनाय म्हणजे आमी कितें करूं सोदताय स्पीकर सर आमकां भुरग्यांक बरें शिकोवप दिलो नाका आमकां टिचर वाडोवपा नाका सो आय थिंक स्पीकर सर this is a summary of my 5 overall summarizing the budget for 25-26 yes angun thank you speaker sir स्पीकर सर हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी मांडलेल्या बजेटाचेर उलोवपाक उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी यांचे नव भारत निर्माण करपाचे जे स्वप्न आणि आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे स्वयंपूर्ण गोवा करपाचे स्वप्न या बजेटान स्पष्ट दिसपाक लागलेले आसा स्पीकर सर जे बजेट मांडलेले आसा हे सर्वसामान्य लोकांक घेवन वचपाक लागून आयज हे परिपक्व आणि भरभक्कम अशे बजेट ह्या सभागृहान पेश केल्ले आसा काही लोकांक हेचो भंय दिसता आसतलो पण ज्या तरेन हे बजेट सर्वसामान्य लोकांक फायदो करून दिवपाचे अशे बजेट आसा स्पीकर सर तेन्ना ज्यो मूलभूत गरजो आनी लोकांक लागणाऱ्यो सगळ्यो साधन सुविधा ह्या बजेटान सगळ्यो कवर केल्ले आसा स्पीकर सर आयज आमच्या सरकारान ज्यो सर्वसामान्यांक लागणाऱ्यो मूलभूत गरजो जश्यो की PWD खात्यांतसून जे आमकां आतां वॉटर डिपार्टमेंट तयार केले आहा हितूनसून लागणारे सगळ्यात गोष्ट म्हणजे ती उदकाची वो उदको पुरवठो सदोदीत आमच्या गोंयांत आसचो म्हणून ज्या पद्दतीन आयज सरकार आमचें काम करीत आसा आनी त्या मार्गाचेर आनी थोड्या दिसांनी आमकां कळटले आमी सगळे जाण अनुभव घेतले हेजो
की गोंयांत जास्तीत जास्त वेळ सगळ्यांच्या घरांनी उदक पावतले अशा तरेच्या धाडसाचे आमकां आयज हे काम दिसून येता. स्पीकर सर, जे PWD खात्यान जे काम हातीन घेतलेले आसा गेली 10 वर्सां आमी पळयता केंद्र सरकाराच्या मदतीन 30,000 कोटीचे प्रकल्प ह्या गोंयांत जाले आनी आयज जायत आसा. आयज आमच्या 40 मतदारसंघात जी चलणारी कामां आयज हेजो एक पुरावो आसा. आयज आमच्या सरकारान खंयसरूच अन्याय करूंक ना कोणाचेर. आयज सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांनी ही कामां व्यवस्थीत रित्या चल्लेली आसा. ही आमची जनता पळयता आनी जनतेचो पूर्णपणे भक्कम पाठिंबो ह्या सरकाराक आसा हें बी आमकां खात्रीन कळटा. स्पीकर सर, जे आयज आमच्या मडगांव हांगासर जाल्लेली वेस्टर्न बायपास रोड हो 332 कोटी खर्च करून बांदलेलो रोड हेजो एक उदाहरण आसा. तशेंच परवरी एलिवेटर कॉरिडॉर जो 641 कोटी रुपया खर्च करून हो कॉरिडॉर बांदलेलो आसा. हो आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन केल्ली ही कामां आसा. स्पीकर सर, जशें म्हणटा की आमची जी मुख्य जी डिपार्टमेंट आहा जशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे आमच्या गोंयांत जितली कामां केल्ली आसा ती खरोखरच तोखणाय करी सारकी आसा. स्पीकर सर, त्यांच्या 306 कोटीच्या बजेटान आज पर्यंत ह्या गव्हर्मेंटान जितले शेताक बांद जाय आसले ते बांद बांदपाचें काम ह्या सरकारान पूर्ण केल्लें आसा आनी थोडें काम चालूय बी आसा. 30 कोटी रुपया खर्च करून जे बांद बांदलेले ते कंप्लीट जाल्ले आसा. तशेंच 33 कोटी रुपया खर्च करून आज काम चालू आसा. ह्या बांदाच्या आधाराचेर जी शेतावळ पिकपाक जाय ती पिकपाक लागून आमच्या शेतकार भावांक खूब हेची मदत जाता. स्पीकर सर, लॉस ऑफ क्रॉप ही जी येवजण आसा ती आमच्या गरीब भावां खातीर जे डिझास्टर जाता आनी क्रॉप लॉस जाता त्या खातीर ही जी येवजण आसा ती आमच्या शेतकी खात्यांतसून आमकां दिता आसतना आमच्या गरीब भावांक ही खूब मदत जाता. स्पीकर सर, इस्रायलाच्या सपोर्टान इस्रायल गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टान आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी स्थापन केल्ली आसा. हेजो आमच्या शेतकारांक खूब लाभ जातलो. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत नारळ उत्पादनांक कसो वाव मेळटलो हेका लागून 18 कोटी रुपयाचो खर्च दवरलेलो आसा आनी आमच्या गोंयांत नवो कॅश्यू आनी बांबू बोर्ड स्थापन करून आमच्या शेतकार भावांक एक वाव दिल्लो आसा. स्पीकर सर, आज आमी पळयता आसतले आमचे वीज खातें सबंद गोंयभर काम करीत आसा. हांगासर कसल्याच कोणाची भेदभाव न दवरता आमचे सरकार ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय दीत आसा. लोकां खातीर जे काम करता लोक आयज सुखी आसा. ह्या गोंयांत समाधानान रावता, आनंदान रावता हे आमकां दिश्टी पडटा. आज आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी कामां केल्ली आसा ही म्हणजे अंडरग्राउंड केबल जे प्रत्येक पावसाच्या टायमार आमकां लायटीचो पुरवठो बंद जातालो ते आयज कमी जाल्ले आसा. अंडरग्राउंड LT लायन सगळ्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट जाय दिल्ली आसा. काही उरल्या ती बी जातली. पण स्पीकर सर, आमच्या माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय वीज मंत्र्याच्या प्रयत्नान हे काम पुराय गोमंतक भूमीचेर जायत आसा ही आमकां एक मोठी जमेची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, R&D डिपार्टमेंटान जी केल्ली प्रगती आमच्या मय मतदारसंघात खातीर जो बिझिएस्ट रूट आसा त्या रुटाचेर नव्याने रोरो फेरी लॉन्च केल्ले आसा आनी हे एक मोठे एक जमेची गोष्ट आमकां आमच्या गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर जे गोरगरिबां खातीर काम करणारे हे डिपार्टमेंट आज ह्या डिपार्टमेंटांसून अटल आसरा ही जी स्कीम जी चालू आसा ह्या स्किमीचो लाभ आयज आमचे अनेक असंख्य अशे गोमंतक लोक आमचे घेत आसा. ह्या डिपार्टमेंटांसून आजूच हालींच जालेल्या ह्या कॅम्पांनी ह्या कॅम्पाद्वारे आमच्या अनेक अशा गोमंतक लोकांक हेजो लाभ जावन हेजे पयशेय मेळ्ळे आसा. स्पीकर सर,
ह्युमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट जे डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटांसून चालू असलेल्यो ज्यो स्किमी म्हणजेच गृह आधार लाडली लक्ष्मी स्किमी किंवा अंगणवाडी हेल्पर्स वर्कर्स ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आज बरे तरेन सरकार हेची काळजी घेत आसा आणि काळजी घेता आसतना त्यांच्या मानधनात सुद्धा वाढ जावची म्हणून फाटल्या वर्सांनीच आमच्या सरकारान हेंच्या वेतन वाडय केल्ली आसा. स्पीकर सर, लॉ अँड ज्युडिशरी ह्या डिपार्टमेंटान 107 कोटीची तरतूद केल्ली आसा. मेरशे हांगासर जे डिस्ट्रिक्ट आणि सब ऑर्डिनेट न्यायालय संकुल जाता ह्याच सरकारान आमच्या आखलेलो हो एक प्लॅन आसा आणि बरे तरेन हेचे डिजिटलायझेशन जावचे, डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायज करचे आणि ट्रान्सपरन्सी मेळची आणि स्पिडी वर्क जातले हे खात्रीन आमच्या सरकारान हे प्रगतीशील अशें एक पाऊल उचललेलें आहा. त्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे पावलां उखललेलीं आसा ते आमच्या गव्हर्नमेंट कर्मचारी वर्गाक खूप फायदेशीर आसा. युनिफायड पेन्शन स्कीम ही जी स्कीम केल्ली आसा स्पीकर सर, ही आमच्या गव्हर्नमेंट कर्मचाऱ्यांक हेजो वेतन जेन्ना तो रिटायर जाता आणि त्या टायमार ताका जी ग्रॅज्युटी मेळटा पोस्ट रिटायरमेंट ग्रॅज्युटी हेजो लाभ पेन्शन घेवपाक लागून खूप आदार जातलो. तशेंच ही जी स्कीम पयली एजन्सीन करताले म्हणजे स्टेट बँक आसताली किंवा आनी खंयची नॅशनल बँक त्याच्या थ्रू वयताले, पण ते न करता आता पेन्शन थ्रू ट्रेजरी हे गेल्या उपरांत डायरेक्ट बेनिफीट या ग्राहकांक म्हणजे या कर्मचाऱ्यांक हे मेळटले. ही एक सोय आमच्या गव्हर्नमेंटान केल्ली आसा. आज आमचे उत्तर प्रदेशात हांगा आसलेले अयोध्येक आसलेले आमचे राम मंदिर, ज्या राम मंदिरात अनेक अशे असंख्य अशे भक्तगण थंय वयता आणि थंय राम निवास जावचो म्हणून जी आमच्या सरकारान जागा घेतलेली आहा 3801 स्क्वेअर मीटर जागा घेऊन 26 कोटी खर्च करून थंय गोवा राम निवास जो बांदपाचो ठरयल्ले आसा हो एक मोठो आनंदाची गोष्ट आसा. त्याचबरोबर गोवा सदन, गोवा भवन यांचे रिकन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा. तसेच महाराष्ट्रान बेलापूर हांगासर असलेल्या जाग्याचेर थंयसर सुद्धा अनेक जागा घेवपाचो प्लॅन आमच्या सरकाराचो आसा. त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री तशेंच हेर सगळ्या मंत्र्यांचे हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जे आमचे ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे चलता या कॉर्पोरेशनान आता 4000 पेक्षा जास्त आणि नोकर भरती करपाचे येवजल्ले आसा ह्या सरकारान. त्या बद्दल हांव सरकाराचे अभिनंदन करपाक सोदता. जे कर्मचारी या डिपार्टमेंटान या महामंडळान काम करता त्यांची सर्व्हिस काही वर्सां जाल्या नंतर तांकां बोनस, मॅटर्निटी लीव, बाकी फीज रिमबर्समेंट फॉर ग्रॅज्युएशन हे सगळ्यो स्किमी तांकां लागू जातल्यो. आज हो जो निर्णय आमच्या सरकारान जो घेतलेलो आहा त्या बद्दल हांव सरकाराचे अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम जो आमच्या गव्हर्नमेंटान चालू दवरलेलो त्याच फेलोशिपीक गव्हर्नमेंट आपल्या तरेन आपले आनीक जे फंड्स आहा ते एलोकेट करपाचे जे डिसिजन घेतलेले आहा ते सुद्धा एक तोखणाय करीन सारखे आसा. स्पीकर सर, डायरेक्ट बेनिफीट डायरेक्ट फंड ट्रान्सफर जावपाक लागून आमच्या 110 आधार एनरोलमेंट स्टेशनां केल्ली आसा. ही आधार एनरोलमेंट स्टेशनां आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टमीचे अंडर काम करता आणि तितून ट्रान्सपरन्सी पेमेंट ट्रान्सफर जावपाक लागून खूप आधार जातलो. आमचे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आमकां 100% लिटरसी मेळपाक लागून जे सरकारान एक काम केल्लें आहा ते सुद्धा खूप तोखणाय करीन सारखे दिसता. स्पीकर सर, ई लर्निंग आणि टेक्नॉलॉजीचो कसो ज्ञान वाडटले आमच्या भुरग्यां भितर हे जर ज्ञान वाडोवपाक जाय म्हणून जो एक निर्णय घेतलेलो आसा प्रत्येक आमच्या भुरग्याक लॅपटॉप दिवपाचो निर्णय हो स्वागतार्थ आसा. स्पीकर सर, 200 कोटी रुपया खर्च करून आमच्या गोंयांत असलेल्यो प्रायमरी शाळा रिपेअर करपाचें काम ह्याच सरकारान केल्लें आसा. हे कितलेक वर्सां जीर्ण पडलेल्यो ह्यो शाळा आज ह्या सरकारान हेजो निर्णय घेतला. त्या बद्दल हांव स्पीकर सर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि एज्युकेशन मिनिस्टर
डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे बजेट मांडलेले आसा हे बजेटाचो रेशिओ जर आमी पळयलो, रेशिओ ऑफ टोटल आउटस्टँडिंग डेट टू GSDP has also been seen declining due to strict debt sustainable policy adopted by our government. ज्याच्या वरसून हांवें दिसता स्पीकर सर, खंयच्याच गोमंतक भुमींतल्या लोकांक भिवपाची गरज ना. खरेंच हे जे बजेट मांडलेले आसा हे सर्वसामान्यांचो जिणे सुंदर आणि सुखी करपाचें बजेट आसा. तेन्ना ह्या जनतेन जसो ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरलेलो आसा तो विश्वास संपादन करपाक आमचे सरकार सक्षम आसतले इतलें सांगता. थँक्यू स्पीकर सर. राजेश वडले सर. स्पीकर सर, 2025 मार्चान हे बजेटाक आमच्या मुख्यमंत्र्यान दवरलेले आसा, ताका सपोर्ट करपाक बजेटाचेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, खरोखरच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा, कॉंग्रेच्युलेट करता. त्याच बरोबर आमचो सुपर पॉवर PM आमचो नरेंद्रभाई मोदीजी हेकाय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण तेजें एक विजन आसा. हे जे विजन जे आसा हे 2047 आमचे भारत देश हो विकसीत जातलो जाल्यार तेणे एक विजन दवरल्या. त्याच बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्यान सातत्यानी 2037 गोंय राज्य हे आमचे गोंयचो देश, गोंयचो हे गोंय आमचे विकसीत जातले जाल्यार ताका सपोर्ट करपाक लागून ह्या बजेटान कितलेशीच तरतूद करून त्यांनी आपल्याक म्हणजे सगळ्यांचे विचारणा घेवन हे बजेट पेश केल्ले आसा. खरोखरच हांव ताचे धन्यवाद म्हणटा. पयलो हांव स्पीकर सर हांव येता इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचेर. खरोखरच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमचो बाब सुभाष फळदेसाय, खरोखरच तेजे धन्यवाद मुख्यमंत्र्याच्या आदाराचेर तेणी एक ते आमी तुम्ही लास्ट टायमी पयला आमी कितले बॉडी पर्पल फेस्ट पळयल्ले आसा. आयज एक दिव्यांग भुरग्याक कसो जगपाचो, त्याच्या आवय बापायक कशें पेरंट्सांक कशें जगपाचें तितून तेणी संपूर्ण आमी पळयला. आमी स्वताकय त्या प्रोग्रामाक गेला, तुमी गेला आसतले स्पीकर सर, आमी गेला आनी बाकीचे सगळे जाण गेल्या. प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी दिव्यांग भुरगो कसो आपल्या पांयाचेर उबो रावता. आयज ताका दुसऱ्याची गरज ना. कोणी म्हणटाले हे तो दिव्यांग ताका कित्याक घेता. आयज तो आमचे पेक्षा बरें कितें करून दाखोवपाची ताका आयज क्षमता दिल्या. आमच्या नरेंद्र मोदीजीन आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हे करून दिल्या. त्याच्या अंडर मुख्यमंत्री त्याच बरोबर आमचो सुभाष भाऊ फळदेसाय हेणी इनिशिएटिव्ह घेवन तेंय केल्लें आसा. धन्यवाद म्हणटा. कारण रो फेरी जे आता आमी पयरूच चोडणांनी आमच्या रिबांदर चालू केल्ली आसा माझ्या कलिगाच्या हितून मतदारसंघात की 2 रो घातलेली आसा. तेजे हांव अभिनंदन करता. कारण आमकांय टोटल आमी 8 रो फेरी मागलेली आसा. मुख्यमंत्र्यान त्योय आमकां दिता सांगल्या. पण ते 2 रो फेरीन कितले इजी आयज लायफ जाल्ले आसा हे सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. कारण पयलीं हांव वचून येयला. कारण उद्घाटनाक म्हाका खूब फावटी आफयलो, पण हांव आनीक प्रोग्राम आसल्या कारण हांव पावलो. कारण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान सारकें टच आहा. कारण चोडन गांव पयलीं म्हाका आसलेलो, आतां तो खंय तरी सेपरेट जाला आनी मया मतदारसंघान येयला. पण म्हाका खूब खोश भोगता. आनी आमकां 8 रो फेरी आनीकूय येवपाचे आसा. तेज्या बरोबर आमकां फुडली आमच्या मंत्र्यान सांगले आमकां दितले. हांव तेजें अभिनंदन कारण तितून ते प्रोविजनूय आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव वयता आमच्या पावर मिनिस्टराच्या हितून. पावर मिनिस्टरान ज्या माझ्या मतदारसंघात खरोखरच अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्र्याचे. कारण माझ्या बारीकशा मतदारसंघात जवळजवळ आमची लोकवस्ती म्हणजे आमचे मतदारच आसतले जवळजवळ 29,000 समथिंग, पण लोक आसतले म्हाका दिसता 80-90,000. पण स्पीकर सर खरोखरच अभिनंदन करता. कारण जवळजवळ 65 लॅक्साचे म्हणजे 55 तेन्नाच जाल्ले लॅक्साच्या करोडाचे हे माझ्या मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ल्या. तेका लागून तेजे अभिनंदन. इतली सगळी आमची कामां मतदारसंघात जाता आनी आख्या गोंयभर जाता. आमी केन्ना ह्यान पयलीं ह्या बजेटान इतले 28,160 करोड 62 करोड हे कितें साधारण गोष्ट न्हू. हे पयलेच फावटी आमच्या मुख्यमंत्र्यान अशें बजेट दिल्लें आसा. हे सगळ्याचो विचार करून, हे गोर गरिबाचो जनतेचो विचार करून, फार्मर्साच्या पोतान तो सगळं कोण गृह आधार म्हण बाकीच्या सगळ्याचो प्रश्न घेऊन हे सगळे बजेट तेंच्यान तयार केल्ले आसा. त्याच बरोबर टुरिजम पळयलें आसतलें तुमी. टुरिजमाच्या आयज साधन सुविधा ही प्रत्येक गोष्टीन जर गेले जाल्यार आमकां आयज सारकें सुंदर सारकें दिसता. आमी हे केन्ना पयलीं पळयलें ना, पण आमच्या गोंयान हे जावपाक लागले. आणि आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या अंडर लिडरशिपच्या अंडर आमकां जाता हेजे आमकां खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, दुसरी गजाल म्हणजे आता आमी फाटल्या दिसांनी आमचें एक प्रोविजन आसलेलें आमच्या मतदारसंघान एक ओव्हरब्रिजाचें.
सो आमकां तो ओव्हरब्रिज आमकां मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 40 कोटीचो तेही तितून आसलेले तोही आमकां तेणी करून दिले त्याच्या बद्दल तेजे हांव धन्यवाद व्यक्त करता. त्याच बरोबर आमचो WID मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ शिरोडकर हेजो धन्यवाद म्हणटा कारण तेणी माझ्या मतदारसंघात कमीत कमी 6 बांद बांधल्या. आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे वारंवार चर्चाय करून मुख्यमंत्र्यान आमकां सहकार्य करून आमच्या WID मिनिस्टर भाऊन ते प्रोविजन दवरून आमकां जी लोक आज जे आमी कितें शीत म्हणजे रायस जेयता हे आमच्या शेतकऱ्यांक लागून जेयता बारीक विचार त्यांच्यानी करून ते बांद बाबा लोकांची शेतां कशी पिड्यार जाता हे त्यांच्यानी सर्वे आमच्या बरोबर येऊन केल्ले आसा. माझ्या मतदारसंघात कुमारजुआ वा गांवांत लोक फक्त शेताचेर डिपेंड आसताले पण खरोखरच हांव त्यांचे धन्यवाद करता कारण मुख्यमंत्र्यान ते बजेटान घालून जे जे कितें नासलेले आनी अजून आमकां आनी भरपूर कितें करतले पण खूब म्हाका उमेद येता खूब उलोवन कशें दिसता कारण तेंच्यांनी जे जे पळय आमकां दिला आतां आमचे थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. आयज लोकवस्ती वाडत आसा बिल्डिंगी वाडत आसता प्रत्येक जाणांक उदक पण आमच्या भाऊन जे आमच्या सुभाष WID मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याच्या अंडर ते प्रोविजन केल्ले आसा जवळ जवळ 100 धरणां बांदताले म्हणून अजून तेजे काम म्हाका आसा 3-4 धरणाचेर कामां आसा. आमच्या गोंयान उदक भरपूर आमी सदांच उठोवन आमी हे करता की आमकां उदक ना उदक ना उदक ना म्हणटा पण आमकां उदक भरपूर आहा आमचे कडेन स्टोरेज ह्यान पयलीं नासलेली पण ते आतां आमचो मुख्यमंत्री आनी WID मिनिस्टर हेणी जवळ जवळ 100 जी धरणां बांदपाचे जे विजन आसा ते तेंचे बेगीन कंप्लीट जातले जवळ जवळ 4 जाल्ले आसा. सो आमचे ते जाल्ले आसा तेका लागून तेंचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. प्रत्येक जर गोष्टीन जर गेलो आमचो फिशरीज डिपार्टमेंटान जर गेलो आमच्या जे पळय माझ्या मतदारसंघात कितलेशेच खारवी भाव आसात तेंकाय आमी स्किमी लागू करून दिता. स्कीम जी पळय आसा ती आमी मोदीजीची स्कीम आमच्या मुख्यमंत्र्याची स्कीम फिशरीज मिनिस्टराची स्कीम आमी प्रत्येक लोकांक ज्यो आयज आमी पाडो जर वाचूंक गेला जाल्यार म्हाका दिसता 500 स्किमी पेक्षा चड आसतल्यो. हे तेंचे पर्यंत आमी कशें पावोंक जाय मुख्यमंत्र्यान सगळे तेंचे तितून करून दवरलेले आसा फक्त आमी लोकांक एक कशा पद्धतीन बाबा हेजो तुम्ही फायदो घेवचो ह्या हिशोबान आमी तेंकां सगळ्यांक सांबाळून सगळ्यांक विचारून आमी तेंच्या पर्यंत ती स्कीम आमी पावयता. स्पीकर सर उलोवपाक खूब कितें आसलेलें पण टायम थोडो कमी आसलेल्या कारणान चड उलयना. हांव ह्या बजेटाक खरोखरच हांव सपोर्ट करता आनी एक गोर गरिबांचे हे बजेट जावन आसा तेका लागून हांव म्हाजे फूल सपोर्ट ह्या बजेटाक आसा. तशेंच आमचे जे पळय कोण ऑपोजिशन आहा तेंच्यांनी सपोर्ट करचो कारण आयज गोंय आमचो सारको सुंदर जाल्लो आसा. प्रत्येक आमदाराक 100 कोटी तितून प्रोविजन केल्ले आसा. प्रत्येक आमदार जो 40 आमदार आपल्या आपल्या मतदारसंघात ते कामां करून घेता. शेवट कितें म्हणटा आपल्या हितून कांयच कामां जाल्या इवन आमच्या रोलिंगन तेच्या पेक्षा कामां थोडी तरी सुबेज जाले आसतली तेंच्या मतदारसंघात पण कोण हांगा उलोवन दाखयना. स्पीकर सर म्हाजो तर ह्या बजेटाक फूल सपोर्ट आनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक आनी प्रायम मिनिस्टराक कारण असो आशिर्वाद प्रायम मिनिस्टरान गोंयानूय दवरलो आसा मुख्यमंत्र्याचेर दवरलो आसा आनी आमी सगळे बरोबर मुख्यमंत्र्या बरोबर आसा आनी हे बजेटाक हांव फुल्ली टोटली सपोर्ट करता. थँक्यू. श्री रुदॉल्फ फर्नांडीस. स्पीकर सर बजेट 2025 हेजेर उलोवपाच्या 28,000 crores धरलेले ह्या बजेटाक थँक्यू म्हणटा पयलो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तसोच आमचो ऑनरेबल CM हे बरेंतले बरें ताणें बजेट गेल्या वर्सा हाडून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सयत आमच्या अख्ख्या गोंयान भरपूर कामां केलेली आहा. रस्त्याची मागीर ब्रिज बांदले फ्लायओवर आयुष हॉस्पिटल चड गरजेचें कित्याक व्हडले हॉस्पिटल गोंयांत नासले आनी CM एक आयुष दोतोर जाल्ले फाक तेणें बरेंतले बरें दोतोर हे हॉस्पिटल हाडलेलें आहा. खुबशे लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो व्हॅल्यू खबर ना. एक तूं मसाज पासून घेवंक वयतलो जाल्यार 150 रुपया नाल्यार तुमी जाणा मसाज घेतलो जाल्यार हजारांनी फारीक करचें पडटा. असले बारीक बारीक वस्तू लोकांक खबर ना ते लोकांनी तेजो फायदो घेवंक जाता. ग्रावंड बांदले एड्युकेशन हॉस्पिटलां बांदली स्कूल्स बांदली कॉलेजी बांदली कॅन्सर पेशंटाक 1000 तरी कॅन्सर पेशंटांक तेणें हे दिलेले आहा फंड्स दिलेले आहा. तशेंच म्हाका उलोवपाच्या 1508 crores धरलेले आहा रोड इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्ट. तशेंच 1000 crores धरलेले आहा सोलराक. सोलराचेर सांगपाचें म्हणल्यार स्पीकर सर गव्हर्मेंटान स्कीम काडलेली आहा 400 युनिट आहा जाल्यार फ्री दिवपाक लोकांक. त्याच हेतून म्हाका एक सांगपाचें आहा की
ही जी स्कीम जी आतां ताका सबसिडी धरलेली आहा ही गव्हर्मेंटान घरांनी लोकांक घालून दिवपाची. घरांनी लोकांक कितें आसता लोकांक खबर ना आमच्या गोंयच्या लोकांक खबर ना ही स्कीम कितें पळय ती चडशे म्हणटा सोलर स्कीम जे नो फोलो ताका लागून Rule 16, yeah. Clause 1, I beg to I beg to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. स्पीकर सर ही सोलर स्कीम खुबश्या लोकांक आमच्या खबर ना सोलर स्कीम कितें पळय ती. थोड्या लोकांक दिसता की सोलर घातलो जाल्यार तो हेचेर सनलायटीचेर चलतलो म्हणून. सनलायटीचेर तो चलता मात घराक ती सनलायट त्या टायमार ते घालिना. जेन्ना पळय सोलर घालता तेन्ना सोलर जो पावर कंज्यूम करता पावर जो वडून घेता तो पावर वयता आमच्या ग्रिडाक आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी तेंची घरांची जी लायट आसता ती लायट आसा तशीच आसता फकत मेन मिटराक तेंचो सोलर लायता सोलर घालता थिंगासरूच थिंगा कनेक्शन दिता आनी सोलराचे सगळो पावर वयता ग्रिडाक. ताका लागून लोकांक खबर ना तांकां दिसता कितें वायरींग खंयचें चेंज करचें पडटलें आनी कितें कांयच चेंज करपाची गरज ना. तेंच्यान बिलां सोलर तुजें बील पळयता तें तुजें बील पळयता कितलें बील येयलां 5,000 बील येयलां जाल्यार मागीर तुका तितले 5,000 ते सोलर घालता कित्याक तुका एवरी मंथ तुका बील येयला झिरो बील येता पळय तशें करता ते. ताका लागून असलें करपाक लोकांक गमोंक जाय आनी गोवमेंटान तर एवरी हावस वचोन तर अशें करीत की घरांनी वचोन तर सगळ्या घरांक जर कोणाक 400 येता ताका फ्री घालपाचें कोणाक तर वयर येता जर कोणाक एक 3,000 येता दर बील जावं 4,000 येता 5,000 येता तांकां कितें करपाचें हायस्ट बील वर्साक कितलें जालां तें एप्रील मे आनी मार्च बील आसता. एप्रील मे बिलाचें चॅक करपाचें आनी तो तेणी एक EMI धरपाचो आनी त्या मनशान गव्हर्मेंटाक फारीक करपाचें एक 4, 5, 6 वर्सांनी म्हाका दिसता तेजे पयशे भरून येतले. आनी ही स्कीम आमची सोलराची जेन्ना पळय ती डिपार्टमेंट घालता आमचे सोलर कंपनी ते तुका 27 इयर्स ताका गॅरंटी दिता. 27 इयर्स म्हणजे लोकांक मागीर आमच्या सारके फ्री पडटले तांकां गॅसीक पासून घालून पडचें ना. गॅस जावं इलेक्ट्रिसिटी गाडयो त्यो चलतल्यो हेचेर सोलराचेर आनी अशें करून आमच्या लोकांक सारकें इतल्या फ्री करूंक जाता आनी केन्ना ते गोवमेंटाक ते केन्ना इसोचचें ना अशें केलें जाल्यार. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आमच्या रोड्साचेर स्पीकर सर जाता कितें केन्नाय आमचे रोड जे पोर्टहोल जाता रोडाक ते पोर्टहोल काडटलो जाल्यार कितें जाता पंचायतीक पयशे भरचे पडटा डिपार्टमेंटाक पयशे भरचे पडटा आनी डिपार्टमेंट मागीर ते मनीस एपॉयंट करता ते पॅच काडपाक. मात जाता कितें जेन्ना तो पॅच काडटा तेन्ना कोणाक पळय कॉन्ट्रॅक्ट पडटा तो काडपाचो त्या कडेन ते तितल्या पयशा भितर त्या कडेन एडजस्ट जायना. ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें करपाचें एक टेंडर काडपाचो एटलिस्ट तिसवाडी वायज एटलिस्ट 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एकल्याक एक काडपाचो टेंडर काडपाचो आनी जेन्ना तो टेंडर एकल्याक पडटलो तो मनीस कितें आहा तो मनीस एक रोलर हाडूंक शकता जावं भट्टी मशीन हाडूंक शकता आनी अशी फडी हाडून तेजें तें कामूच तें आसतलें आनी तो बऱ्यांतलें बरें काम करून दितलो. नाल्यार कितें जाता आतां रस्ते फोडले ते पुरोवपाकूच तांकां 10 दीस लागता आनी ते कशेंय कांयच्या काय करता अशें वयर अशी स्पीड ब्रेकर काय करता आनी लोकांक खूब त्रास जाता. अशें जावपाक ना तें काम बऱ्यांतलें बरें करूंक जाय. तशेंच रस्ते आमचे इंटरनल रोड आमचे रोड इतले बरे आमचे ऑनरेबल CMान करून दिलेले आहा. पावसाच्या पयलीं आमचे सगळे रोड रेडी जाल्ले आहा सगळे मेन रोड आमचे सगळे बरे जाल्ले आहा आनी क्वॉलिटी रोडाची सारकी चड बरी केलेली आहा. तशेंच आमचे इंटरनल रोड उरलेले आहा ते इंटरनल रोड तर सगळे जाले विथ गटर आनी स्लॅब घालून तर हें काम जालें जाल्यार आमच्या लोकांचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तशेंच अंडरग्रावंड केबल आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा बऱ्यांतले बरे केबल घातले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हे केबलाक लागून ताका वालो दिता आनी लोकल लायन आमची जी वाड्यांची लायन वयता त्यो लायनी पासून अंडरग्रावंड तर घालीत जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें. कितें जाता एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाट घरां आसता आनी दाट घरान ते वायर वयल्यान वयता आनी एक पाट कोणाच्या घरांक तेंकता आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मनीस मेलेले आहा. फाटल्या दिसांनी एक मनीस असोच मेलो आमचें घर सारकें उरपाक गेलो आनीक शॉक येयलो आनी मेलो.
आनी हे तर अंडरग्रावंड तर केले जाल्यार पावसांनी केन्ना प्रॉब्लम जावचे ना आनी अशें घरांनी सगळ्याचे हे प्रॉब्लम खूब सॉल्व जातले. तशेंच मेडिकलाचेर उलयतना आमचो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर बऱ्यांतले बरें काम करता. 1850 crores मेडिकलाक धरलेले आहा. बरें काम करता आनी ताका बरें वालोर दिवंक जावो. कित्याक तेणें बऱ्यांतले बरें जें हॉस्पिटल थिंगा घातलां आमचें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हें हॉस्पिटल इतल्या बऱ्याक पडलां आमच्या लोकांक. कोण थिंगा वयता ताका तेजो वॅल्यू खबर आसता. तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांताक्रुजान एक हेल्थ सेंटर आहा. तसोच एक हेल्थ सेंटर चिंबला विलेजीन आहा. तसोच एक आमचो चिंबला PHC म्हणून एक हाल सांताक्रूज आहा. तो हेल्थ सेंटर आमच्या बांबोये तालिगांव आनी सांताक्रुजाक तो थिंगा केटर करता. तसोच आतां एक नेवो हांवें MLA लेट फंडाचेर एक हेल्थ सेंटर बांदलेलो आहा मेर्शेन आनी सगळ्या लोकांचो तो डिमांड आहा त्या शेजाऱ्यांचो. आनी हो हेल्थ सेंटर इतल्या बऱ्याक पडटलो आमच्या शेजाऱ्यांक आनी लागच्या लागीं आनी चड सेंटराक जातलो आनीक आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलो. कित्याक 24 hours आमी धरपाक तो चिंतला. ताका लागून मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक आमकां सगळ्यो फेसिलिटी दिवच्यो, बऱ्यातले बरें दोतोर दिवचे आनी एक एम्बुलन्स आमकां 24 hours थिंगासर जाय आनी ते एम्बुलन्साक आमकां बऱ्यातले बरें फेसिलिटी जाय. स्पिकर सर गिव सम टायम फेसिलिटी दिवच्यो. ताका ECG मिशीन, ग्लुको मिशीन आनी डिफिब्रिलेटर तो एक गरजेचो. कितें आसता केन्नाय कोणाक हार्ट एटॅक येयलो जावं हार्ट एटॅक येवपाचो आहा जाल्यार तो पासून तेजेर प्रिवेंट जातलो. आनी हो डिफिब्रिलेटर हो सगळ्या बसींनी धरपाची गरज आहा. बसींनी तशेंच इस्कॉलांनी तशें आमच्या बस स्टँडाचेर जिमांनी तशेंच आमच्या एसेंब्लीन पासून गरज आहा. थिएटरांनी हो हेजी चड गरजेचो. हेजो वॅल्यूय चड ना. हेजो वॅल्यू बिटवीन 30,000 कितें आहा तेजो वॅल्यू. मात हो लायफ सेवींग मिशीन हे सगळ्याक गरजेचें. हें ऑनरेबल मिनिस्टरान हें कशे भाशेन दवरूंकूच जाय. तशेंच स्पिकर सर उलयतलो म्हणल्यार आनी वॉटर सप्लायचेर उलोवपाचें आहा. वॉटर सप्लाय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी 3 मेजर पायपलायनी व्हडलेली आहा आनी ऑलरेडी 5-6 आमचे 2 पायपलायनी ऑलरेडी घातल्या. एक आमची पायपां उडयलेली आहा ती कालाप्रांत घालपाची आहा. तशेंच आमकां 4 वॉटर टँकी येता, ओवरहेड टँक्स 2 चोकलान 2 वयर, सांताक्रुजान 2 येता, तशेंच चिंबलान 2 येता. आनी ह्यो येयले जाल्यार आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रॉब्लम सारके लोकांचे सारके सॉल्व जातले. तशेंच एग्रीकल्चराचेरय उलयतना आमचो मिनिस्टर बरें काम करता. फार्मरांचेर उलयतना खूब आहा उलोवपाचें स्पिकर सर, थोडे हांव मागीर धरता उलोवपाक. तशेंच आमकां WRD मिनिस्टर बरें काम करता. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भरपूर काम तेणें केलेलें आहा. आमचे डॅम तेणें हिंगा प्रिजर्वेशन करपाची गरज आहा. तशें आमचे बांद बांदलेले आहा, मिशीन तेणें दिलेलें आहा. आमचे आदले बांद एक कोंडीर म्हणून बांद आहा तोय पळय आतां आमचो टेंडर जावन आतां तोय बांद स्टार्ट जातलो. चड गरजेचो इम्पॉर्टंट बांद ते एक काम केलेलें आहा. तशेंच आमची आनीक तोंय ही सांबाळपाची. ताका लागून थिंगासरी बरेंतले बरी तोंय आमची आदल्यांनी जी दवरली आमकां ती सांबाळपाक चडांत चड गरज. तशेंच जॉब्सांचेर उलयतना स्पिकर सर तूं जाणा की जॉब एक पाट 100 जॉब काडले जाल्यार हजारांनी एप्लिकेशनां येता आनी हे लोकांक पावना. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की एवरी विलेजीन इंडस्ट्री घालपाची आनी व्हडली इंडस्ट्री की गोवोरमेंटाकय फायदो जाता पळय तसली. अशी तर इंडस्ट्री घाली जाल्यार एक इंडस्ट्री घाली 4-5 हजार लोक कामाक वयतले. बऱ्यांतली बरी इंडस्ट्री घालीत आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे ती इंडस्ट्री घातली म्हणून कितें आसता एक सेल्स डिपार्टमेंट एक आमी घडोवन हाडपाची गरज आहा. तो चड गरजेचो. कित्याक सेल्स डिपार्टमेंटूच ना जाल्यार कितें आहा खुबशीं आमच्या गांवांत कितें जाता बायलां आहा, महिला बायलां आहा, ती कितें कितें रांदता, कितें कितें करता आनी आयटम करता आनी विकूंक भोंवता. मात तांकां तर सेल जायना जाल्यार ती कशी करतली. ताका लागून हो सेल्स डिपार्टमेंट हो चड आनी चड इम्पॉर्टंट आनी तेणी दुसऱ्या स्टेटींनी भोंवंक जाय आनी सगळ्याक तेणी जाता इल्लो सेल घेवन आमच्या बायलांक हें तर केलें जाल्यार आमचे गोंयान म्हाका दिसता जॉबाचे खुबशे प्रॉब्लम सॉल्व जातले हे हितून पासून आमच्या इंडस्ट्रीजान घेतले जाल्यार. तशेंच स्पिकर सर आमचे टूर्स जे देवदर्शन
योजना आमचे ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर सुभाष बरें काम करता. कितल्याच आमच्या गोंयकारांक ताणें आमच्या वालांकांनी धाडले, तिरुपती धाडले, अयोध्या धाडले. तशेंच हांव मागता तांकां अश्यो ट्रिपी जावच्यो, कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची वालांकांनी ट्रीप आमची ऑलरेडी उरलेली आहा, ती आमची ताणें करूंक जाय. तशीच एक हाजी आली ट्रीप करची, कित्याक तांकांय म्हणून तांकांय लोकांक वचपाक उमेद आहा, ते तेणी करपाची चडांत चड गरज आहा. स्पिकर सर उलयतलो म्हणल्यार खूब आहा, एटलिस्ट म्हाका दिसता आनीक अर्देवर तरी डिमांड्साचेर उलय तुमी. आय डोंट नो वॉट टू डू अबाउट दीस नाव. तशीच अटल आसरा एक उलयता स्पिकर सर. अटल आसरा स्कीम कितें आसा स्पिकर सर, ही स्कीम मातशी स्लो वयता आनी जाता कितें केन्नाय एक मनीस अटल आसरा स्किमीक घालता आनी ते स्किमीक घाल्ले न्हू कितें आसता तो सगळे फॉर्मेटी वता आनी फायल रेडी करता आनी भितर घालता. भितर घालतकूच कितें जाता, भितर घालतकूच ते एक एक पाटे पावसान घर मोडटा. घर मोडल्यार ताका रावंकय जायना स्कीम जायसर. मागीर तो मनीस कितें करता, शेजाऱ्याचें रीण काडटा जावं कोणा कडेन कितें मागता कितें करता आनी तो आपणाचें घर बांदून घेता, कित्याक नाजाल्यार ताका रावपाकय मेळना. मागीर जाता कितें, मागीर जेन्ना घर बांदता आनी ही स्कीम रेडी आहा तेन्ना तो ती स्कीम घेवपाक गेलो जाल्यार ते म्हणटा तुवें घर ऑलरेडी बांदलां. मागीर जेन्ना पळय ते सर्वे करूंक येता आनी ते पळयता तेजें घर मोडलां तें, आनी जेन्ना फायल ती रेडी आसता ताका कशेय भाशेन ते पयशे मेळोंकूच जाय. एकलो सुरेश हळदणकर मेर्शेचो, कित्याक सारको गरीब मनीस आनी परत त्रासान. मात तेजी स्टोरी अशीच जालेली आहा. तेणें फायल रेडी केली आनी मागीर तेजी फायल रेडी जाता तें घर मोडलें आनी तेणें कोणा कडल्यान पयशे घेतले आनी घर बांदलें. आनी आतां तो डिपार्टमेंटान गेल्यार ते ताका फाटीं फुडें करतात. व्हडलें जावचें न्हू म्हणून मागता हांव मिनिस्टरा कडेन आमचो हें काम मातशें तुवें तेज्या हातीन घेवन हें करचें, कित्याक तेजी फायल तेजी रेडी आहा. हें मातशें कशें भाशेन तें काम करचें. स्पिकर सर आनी चड उलयना, एकूच एक पॉयंट उलयता एकूच. स्पिकर सर कितें आसता, पावसाच्या आदीं व्हडलीं झाडां आसता आमच्या शेजाऱ्यांनी बा सगळ्या लोकांची व्हडलीं झाडां आसता आनी भाटकार कितें म्हणटा ती मोडपाची आसता चड व्हड झाडां. भाटकार कितें म्हणटा तूं कातर, मागीर ते काततले ते झाड काततले तांकां लाखांनी पयशे लागता. ते कशे काततले, व्हडलीं झाडां उरता आनी केन्नाय कितें जाता न्हू वारें मारले जाल्यार आनी झाड तर पडलें तेंचे लायफूय डेंजरान. ताका मागता गोवोरमेंटा कडेन व्हडलीं जीं झाडां आहा व्हडलीं आनी फरी डेंजरस आहा कंडिशनान ती गोवोरमेंटान घेवची ही कटींग करपाक. एक लास्ट सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Restrict to 10 minutes. Speaker sir, I rise to speak on the budget. Speaker sir, budget, talking about the budget which is the most important part, because all works as far as an MLA goes depends on the budget. Every constituency, the Chief Minister was kind enough to issue work orders. Forget work being tendered. Work orders were issued, and if you go to see the list is so big and the amount of money spent is so large that I think it's the first time we are having so much of work being done. Restricting to my constituency, Mujhe constituency, we have taken a lot of work. As far as roads are concerned, PWD Chair Maksada, we have done the highest amount of work within these 3 years. Most of the roads are taken up. Most of the roads, जे रस्ते हाय ते सगळे कंप्लीट घेतला हाय. All are tendered. Housing board जावं कुडतोरी जावं राया विलेज जावं राशोल जावं तुगेलें कामोली, most of the roads, सगळे roads tendered जाले. But some of the work करपा मेळना कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग आहा आनी रिप्लेसमेंट ऑफ पायप आहा. तें जर तर पयलीं केलें जाल्यार रस्ते केले ते आनी एक 10 वर्सां सॉरी एक 15 वर्स कांय जायनासतना वतलें. नाजाल्यार रस्ते केले काय ना केबलिंग केलें आनी अंडरग्राउंड पायपिंग केलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. बट ऑल दीस वर्क्स वी हॅव टेकन अप. WRD has taken up कामुर्ली बरो एक बांद घेतला. One of the biggest work we have taken, almost about 12 crores. Plus there are other works taken by WRD, that is soil conservation and WRD. Part of the work has been left under PWD. Police station amche new first time after how many years in my Monge constituency and after 2 years lokan magnidun nan म्हाका एक पुलीस स्टेशन करून जावना. फर्स्ट टाइम पुलीस स्टेशन कोण टेंडर कोण काम स्टार्ट जाला. मुगे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक that we have to
allow me to get the work done and total help from the Chief Minister. Police station जाऊं, primary health center. I think after more than 60-70 years, primary health center, first time आमगेलो constituency जाता. बारीक सान आता व्हडलें जाला. आता बरो व्हडलो plan केला मी. काम start जाला. पावसान मातशें slow जाला. Again we have to follow up. Why I am saying that काम करपाक chance दी म्हणून कित्याक काम tender केलें म्हूण जायना. काम बंद पडो जायना. ताका लागून we have to see that all the work has been done. Electricity department and म्हाका the highest काम जाला in the constituency. Total transformers new zale, underground cabling zala in Gurtori village. Rayab was already taken up. So other villages are almost complete. Little part was left. So balance, some tenders are left. Housing board also mostly complete zala. Lesha Ullan, part of the work has been taken up. Underground cabling has been taken up. So it should be done. We should request Kutta Minister ki teja puilu koche zati to fast. Speaker sir, there are a lot of issues as far as other things are concerned. जावं टॅक्सी इश्यूज आहाय, जावं लँड बिल्स आहा, जावं कम्युनिदाद इश्यूज आहाय, जावं एग्रीकल्चरांत जे इश्यूज आहाय शेतकारांक. These are issues we have to take and see that it is done. Talking on the overall budget, जाल्यार ड्रग्साचेर issue आहा, we have to see those issues are settled up. Social issues also are important equally when it comes to budget. Garbage issues आहाय. Now we have got issues, आमचो सोंसडो आहा, we have almost cleaned it. जाय जाण म्हणटाय की आपण केला, तुपण केला म्हणटात. Continuously for assembly, इतली वर्सां हांव assembly आहा. Continuously from day one, I have been following up the issues of सोंसडो. First time in my tenure सोंसडो जाला. एक मनीस आहा तो म्हणटा आपण केला म्हणटा. ते दिल्ली इलेक्शनाक कळ्ळें तेका. फोटी सांगप आनी फोट म्हणल्यार इलेक्शन रिजल्ट दिले काय ना कळटा. Finally, लोक कितें जाता, लोक अंडरस्टँड जाता आनी लोकां आज फुडोवपा जायना. हांव कित्याक म्हणटें कित्याक हो पड इश्यू आहा तो कंटिन्युअसली आमी घेतलो आहा. Continuously for many years, Speaker sir, and we require some more funds there to see that the project is entirely complete. That oil and jo existing setup for garbage disposal of Margaon and Fatorda areas, that has to be in place. So all these issues have to be taken up, Speaker sir. Ata there is one more issue where mostly लोक जे म्हणटात की गोंयांत येयले काय ना कितें केलें जाता तेजेर मातशें लक्ष दिवपा जाय. What people are doing coming in Goa should be of utmost importance. So there should be some check and balances, some money spent to see that these things are in place. Speaker sir, in fact, talking on the budget and the budget figures, I'd like to point out some things, Speaker sir, as far as budgets are concerned. I think first time we are our actuals and project budget estimates for expenses on borrowings has been reduced. Speaker sir, debt repayment has been reduced. In fact, no doubt we are spending less. When it comes to revenue, it is we are actually spending less revenue, no doubt. But about receipts, revenue receipts which are overdue, or rather balance, which are showing that they have not been paid, some one-time settlements could be given, where revenues, whichever loss in revenues or receipts, revenue receipts which are pending with people should be collected. We will be able to get more money to spend money. So I would request the Chief Minister that to look into these things, especially under actual budgets and MSPI. There are, in fact, we are going to almost 1 lakh crores, the total budget. In fact, we have to see that the figures, there are little differences which actuals and MSPI. Some figures are due maybe because of some pending bills or something. So all these issues, I would request the Chief Minister that we should be able to spend little more money. खंय तरी आमकां वर्सा budget जाता. Everybody has pointed out. आमी less money actual what has been projected or actual budget antले आमी less push म्हणटात. But we are not able to do work.
how to get more work done in our constituencies. That should be the focus. So I would request Chief Minister to go into these things and see that we are able to, in fact, be able to get more money for expenses. Because, sir, in fact, I was going through other figures of the total budget outlay. Amka, every constituency, as an Amdar, I would like to spend more money, like to do more work. If we are able to do work, at least we will be able to satisfy our people. I mean, lokak zoter kam kele, like under MLA scheme, we have got a small budget. If we could increase the budget under MLA scheme and we were able to do more work. In fact, other spheres like soil conservation, WRD, Amge constituency is an agriculture based constituency. If we are able to spend more money in those areas, it would be very, I would be very glad ki more money should be spent in fields, Shaitan. Now Shaitan tu kitko engotolo, kitkon, how will you get people? Our fight is to see that the next generation gets back to fields. Or rather, we have to focus there. So I would request more money to be spent on agriculture, soil conservation, WRD. All three departments which are in fact concerning environment, concerning to youth going into fields. Shed Soldalari, Maksada, Amgeli, Aki area, Green Hati, multi-story building at least, focus should be on that. So I would request the Chief Minister, I don't want to speak much, but I only want to say that we have been able to do work in our constituencies. Hopefully, we get some more chances if the budget, if the revenue receipts are well handled. In fact, the best part of this is the previous Chief Minister Manohar Parrikar Swata Mantalo, that revenue receipts antle 50% are so-called expenses of salaries, expenses of interest rates for loans, any other they are the expenses per high. The deemed expenses 50% of so-called I think first time in this budget we are coming to 41%, which is something very good. Not going to even 50%. Salaries and interest as well as expenditure, which is a must. Expenses are continuous. Because sir, with this I think I don't want to speak anything much, but again congratulating the government for me being able to do in my constituency, Amche constituency in Chod Kam Kurpa. Ani Ullo I think I would request the Chief Minister, Jay Amge Nath Kam Getlaha. Ani plus ani comes with the WRD is down, soil conservation down, agriculture. With this I think I should be happy and we should be able to Amge constituency in Maksada Amkaloka, Church Justice and Nyay Department as far as keeping the constituency green. Which is a construction chod and nasona down, chod as a nasona, environment friendly as well as a rice. Agriculture kottat. We are the highest cultivators of rice in our constituency. Am dor peak kottat. Te ani kon dor ani urpa ani 20 varsani ani 30 varsani amchi constituency should not be like other constituencies. My colleague is there, Michael Dobatege sogle all buildings and all enzalan. We want amchi lokachi apeksha ki amge constituency urpak. So itlen muge request government we should be able to Chief Minister ki maga short fund dipak in this way. Thank you, Speaker sir. As there is no business before the House is adjourned till Wednesday, the 23rd of July, 2025 at 11:30 a.m.